भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. आज सोनवार हांगासर तुमी आयल्यात. सर तुमचे राटावळी, तुमचें कामां कुशीक दवरनो वो अर्दो दीस जेजू सवें करसूंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमी येता आसतना तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन, तुमचे मागणी घेवन, तुमची तेसावां घेवन, तुमच्या काळजाचें गाय दूख घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. जेजू तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपले आशिर्वाद घालतलो. हांगा धावन पाटी वता आसतना तुमकां खाली हातांनी पाटी धाडिना. तुमी मागिल्ले दिवन तुमकां धाडटलो म्हणल्यार बरोवशान बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी वाचता वांजेलांत बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटी धाडूंक ना, कोणाकच धाडूंक ना. वच तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड तांकां ताणें दिलें. तशेंच मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचेरय, तुमच्या तेसावांचेरय, तुमच्या मागण्याचेरय तो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमकां संतोशान ह्या देव तेंपलांत जावन पाटीन धाडटलो. हो जावन आसा आमचो बावार्थ. तशेंच आमची मोरी माय, आमी मागता तिचे लागीं मागता आसतना म्हणटा, तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना. मोरी माय आमकां निराशी करना आनी खाली हातांनी पाटी धाडिना. तुमचेर ती तिचे आशिर्वाद घालतली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. सांगाताच आयच्या दिसा ही रेतीर सोलोन व्हरतात. आमचे संगे आसात मनादेक बाप रोमन पिंटो. शिवमोग्गा जावन ते आयल्यात, पयस जावन ते आयल्यात. हर एक पोटी आपेल्ल्या वेळार व्हडा मोगान हांगासर ते येतात. ही रेतीर सोलोन व्हरतात, देवाचें उतार आमकां मोडून सांगतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा, फेरार तावन येतात. हर एक सोनवारा येतात. अर्घ्यां स्तुती सोलोन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात डिवायन वर्डाचे, तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां हांव बरें मागता. देव बरें करूं. Uswadan borum ye Daivik uswad atmya Uswadan borum ye Vegiye lagiye pragas pankung ye Vegiye lagiye pragas pankung ye Daivik sobda chatmya Sanmayin borum ye Daivik sobda chatmya Sanvaye boruke Pegi lagi solanoruke Pegi lagi solanoruke Jivit diucha atmya Jivit borukuye Jivit diucha atmya Jivit boruke Pegi lagi जीवित दीव को ये लागे जीवित दीव को ये सताने दीचा आत्म्या सच्ची को में किसी सताने दीचा आत्म्या सच्ची को में किसी वेगिए लागे नीतिन सोलोंगे वेगिए लागे नीतिन सोलोंगे बेगिए लागिए प्रकाश पांकोंगे बेगिए लागिए प्रकाश पांकोंगे वेगिए लागिए जीवित दीव कुए बेगिए लागिए जीवित दीव कुए हालेलुया 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 हरिगान का समय जीत का समय हरिगान का समय हर्षितान का समय हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 डोळे आमचे दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया ओ दीस फावो केल्ल्या देवाक अर्गां अरदान स्तुती महिमा दिवन आमकांच सोम्याच्या हाती आतां आमी समर्पित करया देवाचेर भरवसो दवरून आमी आयल्या तोच आमचो भरवसो जावन आसा आनी आमी पातेल्लो देव आमकां केदींकच निराशी करिना आमकां ताणें येदोळ सांबाळ्ळां आनी मुखारी तो आमकां सांबाळटा ताच्या त्या पवित्र नामान वावार्थ बरवसो दवरून मुखार सरूंक सोम्याचो आदार आमी मागोवन काण घेवया जर आमच्या जिवितांत निराशपण आयलां अविश्वासपण आमच्या जिणये भितर रिगलां जाल्यार त्याच जेजूचो आदार आमी मागया त्या दिस सिसांनी जेजू लागीं मागलें सोम्या आमचो भावार्थ घट कर पेद्रो जेजू लागीं म्हणालो सोम्या हांव बुडते आसा तर सोम्याचो आदार आमी मागोवन काण घेवया बरवशाची यात्रिका जावन जेजूची आमची पावलां काडूंक जाय असली कृपा जेजू तावन मागोवन काण घेवया आमचें सकड उणेंपण जेजूच्या पांयां तळी आमी समर्पीत करन तुझ्या पवित्र नावाक अर्गां अरदान स्तुती महिमा दिवया अर्गां तुका सोम्यान जेजू अर्गां तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू होगळाप तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू स्तुती तुका सोम्यान जेजू अर्गां अरदान तुका सोम्यान जेजू अर्गां अरदान तुका सोम्यान जेजू होगोल शेतान तुका सोम्यान जेजू होगोल सितान तुका सोम्यान जेजू वर्णितान तुका सोम्यान जेजू वर्णितान तुका सोम्यान जेजू परगडतान तुका सोम्यान जेजू परगडतान तुका सोम्यान जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 लेवी शास्त्र बुकांतलें वाचप अध्याय 25 वळ 8 तावन तुमी 7 हप्त्याची वर्सां मेजूंक जाय 7 पटीन 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्याच्या वर्साचो काळ 49 वर्सां 7 म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब पुंगूंक जाय प्राजितच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब पुंगूंक जाय हें 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हण परगटूंक जाय आनी देशांतल्या सौर निवास्यांक सुडका पासारूंक जाय हो तुमकां एक जिबलेव जावंक जाय तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मलगड्या घरा फाटीं येवचें हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50व्या वर्सा तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय तुमी वमचें न्हय जमे करिनातलें धान्याचें पीक लुवचें न्हय
बेण्णी करच्या दाका मळ्याचो दाको जमो करचो न्ही. जुबलेव तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जे कितें शेतान मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा पाटी येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचे कितेंय मोला घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्ही. तुमच्या पेल्या कडेन कितेंय मोला घेतना आदल्या जुबले वा उपरांत संपलेल्या वर्सा लेखाक धरूंक जाय. फसलाचे वर्साचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येची पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोन चलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचे उतार हे देवाचे Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. बसया. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदोळसू तुमच्या काना भितर एक सेंटेन्स घट्ट रिगला म्हूण हांव चिंता. बोरवोश्याची यात्रिका. कित्या खातीर हें सेंटेन्स आमकां दिलां, हें वाक्य आमकां दिलां? 2025 ह्या वर्साचें विशेशता कितें? जुबलेवाचे वर्स म्हणून पवित्र सभेन प्रसार केला. तर मग अशा भवन आणि बहिणीनो, हे जुबलेवाचे वर्स आमी खंयच्या रितींत सांबाळचें म्हणल्या विशेंत एक थोडो वेळ ध्यान करूंक आमी प्रयत्न करया. हिवाचे दीस ते हांगा आमकां खाली दोव मात्र पडटा, वय की न्ही? हिवाळ्या दिसांनी दोव पडटा. पूण भायल्या गांवाक आमी पुरा गेल्यार आयस पडटा, वय मो? आं. सो बापोय आनी पूत आपल्या गाद्यांत हिवाळ्याच्या दिसा समकोन आसले. बापाय ताच्या इतल्याकच सोलोन मुखार वेतालो. पूत बापाय फाटल्यान येतालो, वय की न्ही? सडावत आमची भुरगीं आमकां फॉलो करतात, वय की न्ही? आनी घरा जाल्यार तुमी करचे बरींत व्हडली माय कशें चलता तशेंच नातवांय चलतात, वय की न्ही? आं. थोडे फावटी सामा चलोवंक जाल्यार नातू वांकड्यांत चलता. कित्याक व्हडली माय सांगतात तो वाडुल्लो न्ही. आं. अज्जी साकीद अम्माक मम्मा गा म्हणटात ताका. ओके. आतां बापय सदांची वाट न्ही, सदांची वाट आपल्या पुताक फाटल्यान ताणें दवरला. बापय ताच्या इतल्याक चलोन येता. पूण वो पूत ते आयस पडुल्ल्या वेळार तुमी मॅट दवरल्यार तें कालें वता. आं, तुमच्या मॅटाचे आच्ची पडटा तें. वो पूत कितें करता? बापय खंय मॅट दवरता की ताचे वयर आचे मॅट दवरून समकोंक सुरू करता. हे भुरग्यांची उपराळी मस्त आसतात, पळय की न्ही? हां. गाद्याच्या त्या पंथाक गेल्या उपरांत पूत म्हणटा, पप्पा पाटी पळय. पाटी पळयतना बापायची मात्र पांयांची आच्च्यो आसात, पुताची नांत. पप्पा आमी दोगांनय गाद्यांत चलोन आयिल्ल्या तुजी मॅटां मात्रात, म्हजी मॅटां नांत. बापय लो फाटीं घुंवन आपणाची मॅटां पळयता. ताच्या मोदें एक ल्हान मॅट दिसता ताका. बापय पुताक म्हणटा, पुता तुजी मॅटां नांत म्हूण नाका, म्हज्या मॅटांनी तुजी मॅटां लिपल्यांत.
कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मेटां वयर तुवें मेटान दवरूंक भारी प्रयत्न तुवें केलाय. धर्मगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भरवशाची यात्रिकां म्हणलो देय वाक्य आमकां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पाप साहेबान दिलां. म्हणटा आसतना सोम्याच्या त्या मेटांनी आमची मेटां कुडसून आमची ल्हान मेटां सांगाता घालन जेजू सांगाता सोलोंक वो जुबलेवो आमकां उलो दिता. जिणयेंत कितें नातल्यार बरवसो आमकां समेस्तांक गरजेचो. जेवण नासतना कितलो तेंप वाचयेत. आमकां सांगूंक जायना 3 पटी जेवतल्यांक आमी कशें सांगचें फादर. तें जेवण नातल्यां कडेन ते सारचें. आमी 3 पटी जेवतना 1 पटीचें जेवण पाड करून उडयतल्या आमकां विचारल्यार आमी कशें सांगचें. प्रेज द लॉर्ड. वय आधुनीक संवसाराची रिती 3 पटी जेवतना 1 पटीचें जेवण कचऱ्या डब्याक घालता. आमकां कितेंच बोगाना. आमचे कडेन आसा आमी खाता आमी शिजयता उरल्यार उडयता. तुमी कोण विचारूंक. जेवण नासतना मोगाचनो 3 म्हयने 4 म्हयने जियेयत. कित्याक म्हळ्यार हांवें हायेस्ट पळयलें एका व्हडली मांयक 3 म्हयने जेवण नासतना ती वांचल्या. खाली उकडो तांदूळ भजून ताचें उदक तिका दितालें. खाली उदक मात्र 3 म्हयने. जेवण नासतना वांचोवंक जाता. उदक नासतना एक 3 दीस कशेंय काडयेत. उदक काही मेळना जाल्यार 3 दीस वांचयेत. वारें नासतना एक 5 मिनटांय जायना. ना 5 मिनटांय वांचोंक जायना. वारें जर तुमचें तोंड आनी हें पुरो घट घट दामून धरल्यार 2 निमिशां पुरो पुक. पूण बरवसो नासतना मोगाच्यानो आमच्यान जियोंक जायना. बरवसो नातल्यार आमच्यान जियोंक जायना. सबारपटी आमकां कळना त्या मनशान जीवघात केलो खंय, ह्या मनशान जीवघात केलो खंय, ताका कालें प्रॉब्लेम आसलें गे. आमी सांगता वैगिनी वय व्हडलें सैती घर बांदलें सायबा तो मेला खंय. इतलें तोट आहलें 4-5 एकरे तोट आसा ताका. इतलो जागो आसा ताका मरो जाय म्हण कितें आहलें. आमी बायलो संवसार पळयता, बायल्यो वस्तू पळयता आनी ताचे मुखांतर त्या व्यक्तीचें मौल्यमापन करता. वय व्हडलें घर आसल्यार समाधान आसा, पयशे आसल्यार समाधान आसता, तें आसल्यार समाधान आसता, हें आसल्यार समाधान आसता. ताच्या मोतींत जावचें ताका मात्र कळीत आसा. पळया एकरे गटले भुंय आसोन 500 बेडरुमाचें घर आसोनी, पयशे आसोनी, जीव जाय म्हूण ताका बोगाना. बरवसो ताणें सांडला जाल्यार जिणयेंत ताच्यान जियोंक जायना. आज मनशाच्या जिवितांत बरवसो आमी होगडावन काडून गेला. कित्याक म्हळ्यार देवाचेरय आमकां पातयणी ना, पेल्याचेरय आमकां पातयणी ना. आज सगळ्यांनी एका रितीचें बेंत वयगिनी. खंय म्हणी गोवान डबल डोराचें फ्रिज घरा हाडल्या उपरांत बायलेक बेंत. वय वय पयलें फ्रिज हाडल्या भारी खोशी आहली. पूण आतांच्या संवसारार गोवान खंय म्हणी बायलेक सांगनासतना डबल डोराचें व्हडलें
350 लिटराचे फ्रिज घरान दवरला जाल्यार बेसूर जाल्यांत वो म्हाका केदाळा कट्ट करून फ्रिजान दवरता गे म्हणून. म्हळ्यार 4-5 जाणांनी येदोळ फ्रिजान दवरून जाला आनी पोर एकल्यान कालें कट्ट करून कुकरान ती शिजयलां काय आनी कालें पुरा गडता गे देव जाण आनी घरा एक 10 लिटराच्या कुकर हाडल्यार बेंच. मनशाची जिणी अशी जावन गेल्या की कोणाचेरय भरवसो दवरूंक आज जातेना. ह्या खातीर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो पाप साहेबान आमकां वो जिबलेवचें वर्स दिता आसतना आमी हर एकली बरवशाची यात्रिका जाय म्हूण सांगून आमकां उलो दिला. तर मोगाचे न्हू वो जुबलेव म्हळ्यार कितें? जुबलेव म्हळ्यार संभ्रम गी आनी एक संभ्रम गी आनी एक पुरशांव गी. जुबलेव म्हळ्यार बँड गी. जुबलेव म्हळ्यार व्हाईट अँड येल्लो बंटिंग्स गी. जुबलेव म्हळ्यार शर्मावंगी. जुबलेव म्हळ्यार गर्नाळी पुगोट्यो गी. जुबलेव म्हळ्यार आनी एक फेस्त गी. सबारपोटी आमचे जुबलेव बायल्या संभ्रमांत विसरून येतात. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जुबलेव म्हळ्यार संभ्रम न्हय. जुबलेव म्हळ्यार बँड पुरशांव न्हय. जुबलेव म्हळ्यार गर्नाळी पुगोट्यो न्हय. जुबलेव म्हळ्यार शर्मावी न्हय. जुबलेव म्हळ्यार बंटिंग्स फेस्ती न्हय. जुबलेव म्हळ्यार परिवर्तन. जुबलेव म्हळ्यार परतोणी. जुबलेव म्हळ्यार फाटीं येवचें. जुबलेव म्हळ्यार बोगसणें दिवचें आनी घेवचें. जुबलेव म्हळ्यार नवें जिवीत. तर पवित्र सभेंत वो जुबलेवाचें आचरण केदळांत सुरू जालें म्हूण विचारल्यार पापसाहेब बोनिफास सातव्यान हें आरंभ केलें 13व्या शतमानांत. 13व्या शतमानांत जुबलेवाचें वर्स आचरण करी जय म्हणून पापसाहेब बोनिफासान आरंभ केलें. पूण जुबलेवाचें वर्स आचरणाच्या विशीं पोरण्या तेस्तामेंतांत लेवी शास्त्रांत आमी वाचता. हर एक 50 वर्सांक एक फावटी तुमी जुबलेव आचरण करी जय म्हळ्यार संभ्रम करी जय म्हूण थंय सांगोंक ना. आमचे जुबलेव संभ्रम जावन परिवर्तन जाल्यात तें दुसरें. आमच्या आंतरीक जिविताक कितेंच ते बऱ्याक पडनात. खाली संभ्रम संभ्रम संभ्रम. पण देवाचो उद्देश जावन आसा तुमी जुबलेव संभ्रमचे देवा थंय फाटीं येवंकू. त्या देखून पापसाहेब बोनिफास सातव्यान हो जुबलेवाचें वर्स आरंभ करता आसतना सांगलें उतरां. जुबलेवचें वर्स बोगसणें दिवंकू बोगसणें घेवंकू आनी देवाची कृपा आमी जोडून घेवंकू. अशें आरंभ जाल्लें 100 वर्सांक एक फावटी आचरण कर जाय म्हणून पापसाहेब बोनिफासान निर्धार घेतलो. पूण 1350 त्या दाळचो पापसाहेब क्लेमेंट सोव्यान 50 वर्सांक एक फावटी जुबलेवाचें वर्स आचरण करूंक उलो दिलो. 50 वर्सांक एक फावटी वो जुबलेवाचें वर्स आचरण करी जय म्हूण सांगून निर्धार घेतलो. ताच्या उपरांत 1470 इसवेंत त्या दळाचो पापसाहेब पाऊल दुसऱ्यान 25 वर्सांक एक फावटी जुबलेवाचें वर्स आचरण करूंक उलो दिलो. आतां आमचे मोदे मोगाच्यान 2 जुबलेव आमी आचरण करता. एक सादो जुबलेव एक विशेष जुबलेव.
सादो जुबल्यो 25 वर्सांक एक पटी येवंसो जुबल्यो सादो जुबल्यो जावन आसा आनी विशेष जुबल्यो विशेष संदर्भांनी पवित्र सभा आचरण करूंक आमकां उलो दिता पवित्र वर्स भाग्यवंत वर्स 1900 इसवेंत पापसाहेब पियूस 11व्यान हे विशेष वर्स पासार केलें मात्र 1987 इसवेंत पापसाहेब जुआंव पौल दुसऱ्यान मोरयेचें विशेष जुबलेवाचें वर्स आमकां आचरण करूंक उलो दिल्लो आनी 2016 काकुळतीचें वर्स आचरण करूंक आमकां उलो दिल्लो 1925 इसवेंत मिसांवाचो जुबलेव आमी आचरण केलो 1950 इसवेंत मागण्याचो जुबलेव आमी आचरण केलो 1975 इसवेंत पश्चाताप वर्ष आमी आचरण केलें नवीकरणाचें वर्स आमी आचरण केलें 2000 इसवेंत जेजूच्या जल्माची परब आमी आचरण केली 2025 इसवेंत एक सादो जुबलेव आज आमी आचरण करता आमच्या पातकाक आमी बोगसाणें मागूंक आमी केल्ल्या पातकाक प्राजीत करूंक आमच्या दुस्माना सोबें राजी जावंक आनी भाऊ बांदपणान जियोंक आनी विशेष जावन देवाची कृपा आमी पाटीन जोडून घेवंक वो जुबलेव आमकां कुमोक करता म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जुबलेवाक एक चरित्र आसा म्हूण जाली आतां आमी कोणाचेर बरवसो दवरचो मनशाचेर बरवसो दवरयत की ना खंडीत जावनी बरवसो दवरूंक जायना मनशाचेर कित्याक एकाच आवयच्या पोटांत जल्मल्ल्या बाबावांचेरय आज बरवसो दवरूंक जायना खाली दोन पिटीच्या जाग्याक तूं म्हजो भाऊत न्हय तूं म्हजें भयणंत न्हय म्हणून कोर्टांत सांगूंक की ती तयार आसात कसली अफिडाविटी करून मुखार ती घालतात म्हणटा आसतना आमच्या बाबावांचेरय बरवसो दवरूंक जायना शेजारांचेरय बरवसो दवरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी येदोळ भोगुल्लें सकडी आमच्या फाटल्यान आसा वय की न्ही वय 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 आमी बरें केल्यारय आमकां वायटच मेळना त्या मनशांचेर बरवसो दवरूंक जाता गी ना आनी तुमच्या पैकी साबार जाणांनी साबार एजंटाचेर बरवसो दवरलो वय की न्ही इस्रायलाक तुका धाडटा 5 लाख दी इस्रायलाक तुका धाडटा 3 लाख दी इस्रायलाक धाडटा 20 लाख दी म्हणून लाख तुमी दिले तुमकां मेळ्ळे लात मात्र वय लाख ताका दिवन मोरयेकडे येवन दिल्ले पयशे फाटी मेळ्ळ्यार पुरो मोरये दिताना मोरयेकडे सारूना हय की न्ही दिताना मोरयेकडे आनी सांतांतनूकडेय सारूना दिल्या उपरांत तांचे कडेन येवन फाटी तुंत ती बरवसो दवरूंक जायना मनीस पयशे पळयतना खंय तान खंय गुंता म्हणून सांगूंक जायना मनीस बदलता की ना पळया 10 वर्सां जावन लव केल्ली एकामेकाक कोणे कालें केल्यार विंगड करूंक असाध्य जाल्ली जोडी इगर्जे मुखार याजका मुखार एकामेकाक पळोवन दोळे दोळे पळोवन आल्ले दांत पुराय एकामेकाक दाखोवन सुखांत शें दुखांत पिडेन कोलेम स्टाईल एक एक उतर पळयत सांगता नाही तेरेस्पेराच्या मिसांत बसुल्लीं सगळ्यांनी म्हणलें यो जोडी म्हळ्यार ही जोडी गो खोल मोग गो लास्टाक किरलोलो मुगो मात्र पळयत म्हणलें
व्हडल्या दाबाजान काजर जालें, कोलें दुवोरू, कोली पटाकी, कोलें पावसू, कोलें डॅन्स. 10 वर्सांचो लव 3 दिसां भितर डायवर्स जालो. बरोबर सोदोर येतगी मनीस बदलता आनी ताचे गडे विचारल्यार ह्या 10 वर्सांनी तो असो म्हूण म्हाका कळीत नातलें. मनीस बदलता. सोबाय आसता पर्यंत एक रीत, सोबाय गेल्यार आनी एक रीत. भुरगें जाता म्हणसर एक रीत, भुरगें जाल्या उपरांत आनी एक रीत. पण मनशाचेर बरवसो दवरूंक जायना. तुमी जमयल्ल्या पयशांचेर बरवसो दवर येतगी ना. केदाळा OTP सारतात म्हूण सांगूंक जायना. बेगिने आतां चेक ना, खंय ना, खाली एक OTP. करोड गटले पयशे अकाउंटांत आल्यार खाली 3, 1, 4, 2 म्हूण सांगल्यार जालें. पयशे खाली. सो तुवें जमयले पयशेय सोरूंक मनीस आसात. त्या देखून पयशांचेर बरवसो ना. बांदिल्ल्या घराचेर बरवसो दवर येतगी ना. केदाळा भुंय हालता म्हूण सांगूंक जायना. चूर आल्ल्यार पुरो. बांदिल्लें घर कितलें घट आसा गे म्हण केदाळात कळचें. करोड गटले पयशे घालून तुमी घर बांदल्यार भुंय चूर हाल्ली जाल्यार गेल्या. ताचेरय बरवसो दवरूंक जायना. तर आमी बरवसो दवरूंक जाय कोणाचेर? देवाचेर मात्र. कित्याक म्हळ्यार तो बदलाना. देव केदींकच बदलाना. मनीस बदलता. मनीस बदलचे आमी पळयलां. देव केदींकच बदलाना. ताका तर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 8व्या वळींत आमी वाचता पळया. जेजू आदी आसले बरी आतांय आनी मुखारी तो तसोच आसतलो. तर तो बदलना जाल्यार ताचेर आमी बरवसो दवरयेत. जेजूचेर आमी बरवसो दवरयेत. कित्याक म्हळ्यार तो सांगलें उतर पाळटा, फटी मारिना. आमी कितले पातयेवचे व्यक्ती जाल्यार थोडे पटी पैगिनी आमी सांगचे पळय गरजेच्यो फोटी. तुमी बरी थोडी आसात पळय. तुमी बारी बरी मनशां. ह्या नव्यानाक आयल्यांत पळय बारी बरी. थोडी बायलांत पळय ती गोवागडे पटी मारतात. गरजेक मात्र. गरजेक मात्र. दिसाक एकदा गरजेच्यो पटी. नाजाल्यार जायना. सांबाळूंक जायना घर. तो दिना. गरजेक एक. कितली सळावळ आसल्यार थोडे पटी मारी जाय पडटा. आमचे शेजारची सदांय येवन मीठ दी, मिरसांग दी, पियाव दी, लसूण दी, टोमॅटो दी म्हळ्यार सदांय सतत उलोवंक जाताय ना. टोमॅटाक 150 रुपये जाल्ल्या त्या दाळाय टोमॅटो दी म्हळ्यार आमी काले म्हणटा.
होय बाई 60 रुपये असताना हाडताले हांव 150 रुपये जाल्यार माती घालता टोमॅटो घालना आसतना नुस्तें जायना फ्रिज्जान 2 किलो हाडून दवरला आमी मुनीस फोटी मारता पूण देव फोटी मारिना त्या देखून देवाचेर आमी भरवोसो दवरयेत तिसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देव तुजे तर्फीन झुजता कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव ताच्या थाळा हातार ताणें बरयलां निर्गमन ग्रंथांत अध्याय 14 वळ 14 जेजू सांगता जुजू तुजें न्हय जुजू म्हजें हांव तुजे तर्फीन झुजता म्हणटा जेजू आनी देव कितें म्हणटा तें ताचे बरेंत करता कित्याक म्हळ्यार मनशा बरें ताका 2 जिबो नांत मनीस आत्तां एक उलयता आनी एक घडये हांवें उलोवंकूच ना म्हणून सांगता तुमी टीव्हीर आनी पुरा पळयतात उलयल्लें तुमी आयकलां नेक्स्ट इंटरव्यूआन तो म्हणटा हांवें तें उलोवंकूच ना ताणें कालेंगी गुंडावन सांगलां गॅरंटी रागाच्या पोरसार आमी कालेंगे सांगोन सोडता तें तांकां मुखल्याक करेक्ट आयकता आयकल्या उपरांत हांवें तशें सांगूंक ना बा हांव काल्याक सांगू ते देखून मोगाचनो देव आमचे तर्फेन झुजता तुवें टेन्शन करीत जाय म्हणना देवान तुका हात सोडला म्हूण तुवें सांगत जाय म्हणी ना देव सदांच तुज्या सांगाता आसता क्वेश्चन आसचें तूं देवा सांगाता आसाय गी नाय गी म्हणलें सबारपटी कितें जाता म्हळ्यार आमकां सक्कडी बरें आसतना आमी आमच्या इतल्याक आसता पळय की न्ही सक्कड आरामदायक आसतना आमी आमच्या इतल्याक आसता आमकां देवाची गरज केदाळा भोगची आमच्यान कितेंय करूंक असाध्य जाता ना देवा पाव ये देवा त्या दाडा ताणें येजे ताणें आमी मागल्लें पुरो आमकां दिजे आमी आडवाटेन आसल्यार व्हडणी आमी केदाळा आपयतना देव आमच्या सांगातना आंगी त्या दाडा देव ना म्हणटा हांव पण देव सदांच संसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या संगाता आसतलो संसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या संगाता आसतलो म्हणून देवान भास दिल्या ताचे बरेंत तो चलता त्या देखून आमी देवाचेर बोवार्थ भरवोसो दवरयेत नेक्स्ट कित्याक आमी देवाचेर भरवोसो दवरीत जाय देव दिता सारक्या वेळार सारकें आमकां दिता देव दिता दिता गी ना दिलांगी ना आतां तुमचे पैकींत एक 50 वर्सां पाटी वसा तुमी पाटी आतां ह्या स्थितीर तुमी आसात न्ही गी 50 वर्सां आदीं तुमी चिंतलां गी ह्या स्थितीक येवन पावतल्यात म्हणून ना 50 वर्सां आदीं तुमच्या कुटुंबांत आसतली ती दुबळीकाय तुमी लेखा घेता आसतना आतांची परिस्थिती तुमी पळयतना देवान तुमकां कितल्या मापान आशिर्वादीत केला म्हूण भोगता गी तुमकां खंडीत खंडीत देव दिता पूण आमकां तें आमच्या रित्या दोळ्यांक सबारपटी दिसना आमी मागनासतना देवान सबार संगती आमकां दिल्यात आमचे विशीं ताका मोग आसा सबार अनाहुतांनी आमकां ताणें राखलां अवघडांनी राखलां त्या देखून आमी
देवाचेर भरवोसो दवरयेत. पांचवें, मोगाशनो, आमचे विशयेन ताका एक प्लॅन आसा. प्लॅन आसा. तुजे विशीं म्हजे विशीं देवाक एक प्लॅन आसा. प्लॅन नातलें जाल्यार खंयच्याय एका हळ्ळेच्या मुल्यातावन म्हाका काडन खंयगी व्हरून कॉलेंगी एक कोर्स करून थंय तावन खंयगी देवान म्हाका पावयलां जाल्यार देवाचें प्लॅन नासतना न्हय. हर एका जिविताच्या हर एका घडयेंत देवाचें प्लॅन आसा. त्या देखून आमी देवाचेर पातयणी दवरयेत. आनी आमी पातयेवचो देव आमचे बरीत आसा. तो कांय वयर रावन सिंहासनार बसोवन आमचे राजवटके चलोवचो देव न्हय. आमचे सांगातच आसचो देव. आमचे कश्ट हर एकी तो समजून घेता. हे पटी क्रिस्मसाक तुमच्या घरा कॅरल्स आयिल्ले आब आयिल्लो. आमच्या पिरगजेंती आमी येता कॅरल्स. प्रत्येक जावन हिंदवांच्या घरा आमी येता. हांगा चिंतूंक ना तुमी. आमचे आमी वचना जाल्यार तिंती येतात. कित्याक येवनात? याके बंदिल्ला ಈ ವರ್ಷ ದೇವರನ್ನ ತಕೊಂಡು म्हणून तिंती येतात. आमी वचो जेत्त पडटा. सो हे पटी आमी चिंतलें की इतलीं वर्सां थोड्यांच्या घरा आमी वचोंक ना. ह्या वर्सा या म्हूण चिंतलें आमी. पयलें पुराय येताले खंय. आमच्या टायम आमकां करेक्ट मेळनासतना थोड्यांच्या घरा वचोंक जावना. त्या देखून आमी सांगनासतना थोड्यांच्या घरा रिगल्या. तांकां भारी संतोष जालो. मात्र ಫಾದರ್ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तांतू एकलो मनीस ताका आमी कांय सांगोंक नातले आमी येता तुज्या घरा म्हणून. पुणे गेल्लो भायरस मात्र आहलें ताच्या पेंगटार. कावली भायरस सडा वत घरा आसतना काही डेकोरेशन करनासता गे ना न्ही. सडन आमी गेले. हांव बाळोक जेजूक ताच्या हातांत दिलें. हो भायरस काणगेन वयर खायना. पुणे गेल्ल्याक दग न्ही. आरामचे एअर कंडिशनर आहलो. बळकाक काण गेलें, कदलार दवरलें, ताणें आड पडलो, भितर गेलो, उदबत्ती पेटयली, 1-2 पटी बळकाक गुंडायली, मागणें केल्या उपरांत आमची दोस्तोर कितें गे म्हळ्यार आमी घर सोडून भायर येता. बळकाचे जोक घरा भितर सोडता आमी भायर येवन घरच्यांनी आमकां ताका उखलून पाटी आमकां दिवंक जाय. आमी भायर मेटा कडेन राखून आसलो. हो मनीस आयलो आनी बाळकाक म्हज्या हातांत दिवन म्हणालो, ಈ ದೇವರು ನನ್ನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇವರು ನನ್ನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. म्हाका स्पश्टक अर्थ जावन वो काले म्हणटा गे म्हणून. बाळकाक हाताकावन घेवन हांव पळयता, बाळकाक शर्ट ना. बाळक जेजू कालयेक सकल मात्र एक कुडक्या बरी हें केलें, वयर कांय ना. आनी मुखारसून तो म्हणालो, ಈ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. या देवाक पातयेवंक म्हाका कांय कश्ट जायना, कित्याक तो म्हजे बरींत आसा. आमी पातयेवचो देव आमचे बरींत आसा. देवपण ताणें सांडलें आनी आमचें रूप ताणें घेतलें आनी आमचे मोदेन तो मनीस जालो. कित्याक आमचे कश्ट संकश्ट अर्थ करूंक आमचे मोदेन तो जियेलो.
म्हणटा आसतना आमचे मोदें एक व्यक्ती जी येता जाल्यार आमचे कश्ट आमचे आतंक ताका खंडिती कळीत आसतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवाचेर आमी भरवोसो दवरयेत. वैगिनी, कित्याक तो बदलाना, तो फोटी मारिना, तो आमचे तर्फेन झुजता, आमकां कितें जाय तो दिता. मात्र आमचे विशयंत ताका एक प्लॅन आसा आनी तो आमचे बरींत आसा. तर वो जुबलेवाचोय वर्स आमी आरंभ केला आसतना आमचो देव निराशपणाचो देव न्हय, आमचो देव बरवोसो दिवचो देव जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमी वाचलें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आगोस्तीन आयकलां गे, खंयच्याकी प्रयोजनाक पडनातलो पूत तो. वैगिनी 18 वर्सां 18 वर्सां तिच्या आवयन मागलें ताच्या पासत. हर एका संगतींत आमी बरवोसो दवरूंक जाय, निराश जावचें न्हय. जावंक पुरो एक सोलवणी आयली, एंड न्हय, एक बेंड मात्र. बेंड आयल्या उपरांत आतां घाटीचो मारोग तुमी सोडटाना, आगुंबे घाटगी हांगा इसल्यान मास्ती कट्टे घाटगी सडटाना, या शिराडी घाटीर येताना थंय एकाडे कालें आसता. यू टर्न बरें एक कर्विंग आसता. म्हणटा आसतना थंय गाडी रावन आनी मुखार वचोंक जायना सायबा, हे मारोग बेंड जाला म्हळ्यार. तें बेंड मात्र, तें बेंड उतरल्या उपरांत मारोग नीट आसता, थोड्या पटीन सडणी मेळटा. 100 किलोमीटर वचोंक जायना न्ही, 25 किलोमीटर वचोचें. म्हणटा आसतना निराशें जावचें न्ही. ती सडणी उतरल्या उपरांत देवणी मेळटा. हर एका सडणेक एक देवणी आसतात. पळया, सामोनिकान 1 वर्स मागलें न्ही, 1 वर्स मागो निराशे जावना, 2 वर्सां मागो निराशे जावना, 18 वर्सां निरंतर तिने मागलें. आनी पातकी जावन आसल्या आपल्या पुताक शांत जावन तिने परिवर्तन केलें. बरवोसो तिने दवरलो कोणाचेर? देवाचेर. आमचो देव निराशपणाचो देव न्हय, आमचो देव बरवोसो देव. सान पेद्रो, कोणें सांडलें रे सोम्या, हांव तुका सांडचो ना. त्या स्त्रीयेन ताका विचारलें, तुका कैंगी पळयल्लें बरें जाता न्ही म्हाका. पेद्रो म्हणालो, आळे एका मनशा बरी 7 मनीस आसात, तुवें कोणाक पळयलां इंगी आनी कोणाक तूं सांगता गी, म्हाका आनी ताका संबंद ना म्हणालो पेद्रो. पण जेजून ताचेर एक नदर मारली. ताची जिणी बरवशान भरली. तो गळगळ्यान रडलो आनी पयलो पाप सैब जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. निराश भरल्या पेद्रोच्या घरा जेजू गेलो आनी ताच्या सासूमाईक ताणें हात धरून उठयलें. बरवशाचो देव. जिणी पर्यंत सोरपण कर्ण खुर्सार उमकोळनासतो तो सोर. जिणी मुग्धली म्हणून ताणें चिंतूंक ना. ताणें ताची दिश्ट सोम्याचेर खंचयली आनी म्हळें, सोम्या, तूं सर्गार वेताना म्हजोय उडास कर.
स्वराच्या जिणयेन ती बरोवसो उद्देश केलो जेसून. जक्केऊस सगळ्यांनी ताका पातकी 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 म्हणून वलायलें. समाजाच्या एका कोणशाक लोटून दवरलें. पण ताची आशा आसली एकच, जेजूक म्हाका पळयसय. केदाळा जेजूक ताच्या घरा स्वागत केलो की जक्केऊस बरवशान भरलो. मोरी माय बरवशाच्या जिणयेक आमकां एक बलिश्ट हातेर. कानागांवच्या काजरी मटवांत काले उणें पडलो, वायन उणो पडलो. एका दिसान वायन करूंक जाता गी? हां, सरबत करयत पळय की न्ही. आतां आमकां सरबत करूंक कांय कश्ट आसाय? कांय ना. टिंका पिंका कालें पुरो मेळटा. बोटलाडची, उदक घालचें, सोंक करून 1 किलो साखर घालची, गुंडावचें आनी दिवचें. हे शरबत उणें पडल्लें न्हय, कालें उणें पडल्लें, वायन उणो पडल्लो. दुख रमास उणें पडल्यार फिरे रमाच्या हॉटलांत हांव नाडयेत पळय की न्ही. हॉटलांनी मस्त दुख रमासाची हॉटलां मेळटात, हाड दिवयेत. आतां मोरी माय निराशी जावंक ना पळया. पुता तांच्या कुटुंबांत वायन उणो पडला. पूण जेजू परत्यान म्हणटा तें तुका कित्याक, म्हाका कित्याक, ती पळयतली पळय की न्ही. सामान्य जावन आतां तुम काजारा मटवांत वाड्याच्या गुरकाराक आपोवणें आसता पळय की न्ही. थोड्या घरांनी वाड्याचो गुरकार म्हणून एक चोंबू आनी पानपड दिवन तें दिताना एक फोटो काडटात. तितलेच गुरकाराक मेळचे. चोंबू मात्र ताच्या 3 वर्सांच्या गुरकारपणांत एक 25 चेंबू हातांत धरूंक मेळटात. मागीर गळीत, फाटल्यान गळीत, हाका काम ना, पदराबाकी काम ना. थंय मात्र एक चोंबू आनी आतां केटरिंगाच्यांनी हाडल्लें जेवण उणें पडलें म्हण कोणें पुणी येवन गुरकाराक सांगल्यार ताका कांय करूंक जाताय? सडन आमी सांगचें घालें. आतां तूं गुरकार जावन तुजे कडेन येवन सांगता आळे साईबा आनी 50 जाणांत जेवण ना. हांवें घालें करचें ताका? मागण्या विधी जाल्यार हांव करतां, भवार्थाची प्रार्थना जाल्यार हांव वाचतां. जेवण ना म्हळ्यार हांवें घालें करूंक जाता पळय की न्ही. आतां तेंच मोरयेच्या काळांत पडल्या वेळार पळया ती निराशपणाची उतरां उलयना. जेजुतावनी पूरक जावन कांय मेळनाटल्या वेळार ती सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी खरा. बरवशाची उतरां पळया. हसर हें घडलें थंय, हसर हें मोरयेन केलें आनी तिच्या जिणये पर्यंत पळया देवाची आवय जावचें भाग तिका फावो जालें जाल्यार देवान ताच्या सांगाता कांय व्हडलीं बेसांवां दिवंक नात. कश्टाची जिणी कश्टाची जिणींत जाली तिची. एटलिस्ट भुरग्याक म्हणी जल्म दिवन जेरुजलेमाचे बरी करी येतालें ना, तें बागी मेळों ना. भरली गुरवार तितलें समकोन तिणें वचचें पडलें. ताच्या उपरांत देवाची आवय म्हणून एटलिस्ट कन्सिडर करनी एक घरा म्हणी एक जल्म दिवचें बरी करी येता आसलें. तेंय तिका
मेळोंक ना गर्दनाच्या गोट्यांत जल्म दी जाय पडले एटलिस्ट जल्म दिल्या उपरांत तो इल्लो वाटचे बरी करी येता आसले वैगी न्ही देवाक इमिडिएटली तो सांगता तुवें उठा उठी इजिप्ताक वचोजे सगळ्यांनी निराशपण तिका मेळटा नाही देवाचेर तिणें बरवसो सांडूंक ना बरवशाची यात्रीक ती जाली म्हणटा आसतना आमचो देव निराशपणाचो देव न्हय तो बरवशाचो देव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तर मुगाच्या भावांनी बहिणीनो हे बरवशाचें वर्स बरवशाची यात्रिका जावन आमचें पयण आमी मुखार सुरूंक 4 संगत्यो आमी मोतीन दवरया ह्या वर्सा 4 संगत्यो फर्स्ट देवाशी पाटी पोरता पाटी या देवाशी देवागड्या पाटी येवंक प्रयत्न करा आता सामान्य पयल्या पुरा ಮಾರ್ಗದೆಗೆರ್ ಗರ ಅಲ್ಲಾರೆ ಕಾರ್ರವನಿ ಸಾರ್ತಲಿ ಒಯ್ಗಿನಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿಸ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಮುನಿ ಸಾರ್ತಲಿ ಒಯ್ಗಿನಿ ಆತ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ते खंय पावयता म्हूण आमकां कळीत ना हांव आसना गाड्याने हाडली म्हूण एक इगर्ज आसा थंय रितीर दिवंक एकाडे रितीर मुगदून आमच्या कारार आमी बैसरल्या गार्डना हाडली चर्च म्हूण गेले आयले मॅप आयले राती 11 जाल्यांत वचोन आमी पावतना लागीं पावतना हळ्ळी म्हळ्यार हळ्ळी ती ये आमी मॅप घालून काडून मॅप दाखयले बरीन तूं मुखार गेल्या एकाडे येवन पावतना तें बायल मनीस चेडूं म्हणालें यू हॅव रीच्ड युअर डेस्टिनेशन भायर येवन पळयता सिमिस्त्र सायबीण सिमिस्त्रीच्या गेटी मुखार गुगल मॅपान रावून यू हॅव रीच्ड युअर डेस्टिनेशन म्हजो ड्रायव्हर भायर येवन म्हणटा इतले गिंगी फादर इतले वेग गिंगी ह्या डेस्टिनेशनाक हांवें म्हळें पाटींग उंडाय रे पाटींग कार पाटींग उंडायल्या उपरांत ताणें सांगचें एक टेक ए यू टर्न परत्यान सिमेस्त्रीकत म्हाका आपोवन व्हरताना आसतना ही गरजेक आपोवन व्हरते ना सबारपटी आमच्या जिवेतांत आमची जिणी सिमेस्त्र जावन गेल्या मौन उलोवणें ना पाटी येवंक प्रयत्न करया आतांची पिळगी पळया प्रायवंत न्हय आतांची तुमच्या घरा बर्थडे आसोन दी तुमच्या घरा आनी कालें एंगेजमेंट आसोन दी तुमच्या घरा कालेंय आसोन दी डेकोरेशन केलें केस अशे बांदले मेकअप केलें ड्रेस घालें आनी तें एक येदें व्हडलें आसाने हातांत खाण गेले एका मुल्यांत बसली सूर केलें बापू येवन दी मावशी येवन दी मेल्ली येवन दी कोणी येवन दी हांकां पडोवन वचोना आतांची परिस्थिती पळया कुटुंबांत हांव पयस जाल्यांत कोण म्हूण गोत्तो ना तें कोण गो हें कोण गो म्हूण ही मालगडी सारता तें मेल्लीचें दुनें गो व्हडल्यान तेंत गो ही वचोन तांचे गड्या आपणाचे परिचय करून दिवचे ना कित्याक हांकां
उज्जूंचे मुग्धन 4 पोटी उज्जूंचे परतेन अंचे फंक्शन मुग्धले गर्रा येवन 25 फोटो पळे गो थंय काडले गो हांगा काडले गो फंक्शना कोण आयिल्ले म्हणून म्हाका कितें गोत्त अंकल आयिल्लो आंटी आयिल्ली पुरा अंकल आंटी बाप्पू मावशी कोण म्हणून गोत्तो ना मामू मामी कोण म्हणून गोत्तो ना कुटुंबाच्या संबंधाक पाटी येवंक प्रयत्न करा ताका हांवें खंय पोरे कडेन सांगिल्लो उडास म्हाका तुमच्या एकल्याच्या कुटुंबांत 1 hour नो मोबायल 1 घंटो मोबायल यूज नासतना एक दीस करसूंक प्रयत्न करा आतां पळया जेवणाक सांगाता बसतात सांगातात ताडले या हाताक काम ना न्ही जेवणचें या हातान न्ही हां पप्पा थंय बसला मम्मी बसल्या तेशीन जावन मम्मी सारता कडी वाडजे पोता पाटी येवंक प्रयत्न करी आमच्या कुटुंबा जिवितांत थोडो वेळ कुटुंबाच्या सांद्यांक टायम दिवंक प्रयत्न करया तो जुबलेव देवाशी पाटी येवंक प्रयत्न करया टेक ए यू टर्न आमी सुमार पयस गेल्या देवाच्या मोगात जावंक पुरो देवाच्या सळावळीन जावंक पुरो देवाच्या संगतपणांत जावंक पुरो मस्त पयस गेल्या आतां ह्या जुबलेवाच्या वर्सा देव आमकां सांगता पाटी येवंक जावंक पुरो तुमचें मागण्या जिवीत तुमी सोडलां पाटी येया देवाचें उतर वाचचें तुमी सोडलां पाटी येवंक प्रयत्न करा कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता वर्साक एकवटे म्हूण सांगाता मेळचें तुमच्यान असाध्य जालां जाल्यार पाटी येवंक प्रयत्न करा पुरो जोडुल्लें पुरो काम केल्लें पुरो कितलें जोडल्यार एकावंचें तितलेंत बेश्टें आमी जोडून दवरचें 40 वर्सां उपरांत कांय खावंक जायना 40 वर्सां मुसार कांय खायना मनशाची परिस्थिती पळया 40 वर्सां मुसार कांय खायना मुखार जाय भुरग्यांक जाय तंकन जाय अंकन जाय फ्लॅट घर पुरा केलें 50 वर्सां जाताना शुगर BP कोलेस्ट्रॉल हाका तेल घालनातली चापाती आनी दाळेचो सार मात खंय वचोंक ना एक काजरना काम आसा एक मुदीना काम आसा एक बोरेना काम आसा रायान येवनांगी ताका काम आसा न्ही ऑफिसांत रजा ना पाटी येया कित्याक लास्टाक उरचें तें मात्र तुमचो कुटुंबाचो संबंध मात्र लास्टाक उरचो तुमच्या कामाचो बॉसी तुमी पिडेंत पडले दळा तुमच्या घरा येना येवच्या कुटुंबाच्यांनी मात्र पाटी येवंक प्रयत्न करया एक दुसरें
पोरणे विसरण नव्यापणाक पायी तेंक्या या जुबलेवाच्या वर्सा आमच्या घरा एक माळो आसा न्ही आ माळ्यार कालें घालतात मा हा तोरूं गेल्ली कोयती विजील घालनाटलें कुक्कर पेटानाटले गॅस स्टव पुरा हा कुटुंब जिवितांत एक माळो आमी केला कालें पुरा गड्लां पळया तें पुरा माळ्यार घालून दवरलां गोवान सांगलें उतरां बायलेन सांगलें उतरां भुरग्यान केल्लीं कृत्वां पुरा माळ्यार घाल्यांत करेक्ट टायमाक माळ्यात हांव काडटा आमची मेमोरी इतली शार्प आसता की कुडले विथ द डेट टायम पुरा म्हाका उडास ना म्हूण चिंती नाका डिसेंबराच्या 13 तारखेर दनपार 11:30 वरार तुवें सांगल्लें कालें सांगल्ल्याक ताका उडास ना आमकां उडास आसा काल्लें पोरणे पुरा माळ्यार घालून दवरलां एकली बायल मनीस 4 बॅगां काण घेवन बस्साक सोडली तांबड्या बस्सा आधार कार्ड बाप पुणे गेल्लो दादलो मनीस ताणें टिकेटेक पयशे दिल्यार ताका सीट मेळची कश्ट आतां डबल पयशे ताणें दिजे सीट आधार कार्डाक मात तो पुणे गेल्लो पयलो बसुल्लो 2 सीट ही कुशीन बसली 2 बॅगां अशें दवरलीं 2 बॅगां अशें दवरलीं पयण आरंभ जालें त्या दळा हें बॅग निसरोन ताच्या कुशीन पडटालें तो पाप सायडीक दवरतालो दवरलो सुमार एक 2-3 वरांचें पयण तें हें बॅग निसरोवचें ताचे कुशीन पडचें लास्टाक ह्या बायल मनशाक की पाप बेजार जालें वो काले दादलो मनीस कालें चिंता कोणना म्हणून म्हजें बॅग त्या दळा तुमच्या कुशीन पडटा बेजार करनाकात ताका तो दादलो मनीस म्हणलो बेजार कितें आबाये म्हजें आनी तुजें पयण भाजी ल्हान बाये नेक्स्ट स्टॉपान हांव देंवता तुका गाडी सोवन म्हाका कालें मेळटा म्हजें आनी तुजें पयण बारी मोठ्ठुवें मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या मोठव्या पयणांत एकामेका राग दवरनो एकामेका द्वेश दवरनो एकामेका हग्ग्याक वाट करन म्हाका आनी तुका मेळचें कितें आसा पयण इल्लें लांब आसलें जाल्यार ओके आसलें म्हजें आनी तुजें पयण बारी मोठ्ठुवें बायला डान्स करतानाय हांवें पयण आखेर करी येता वोजें हाडतानाय पयण आखेर जायत टीव्ही पळयतानंत आड पडोवंकी पुरो पोरणे विसर्न सोडया नवेंपण आपणावंक प्रयत्न करया बरोवशाची नवी मेट आमच्या जिणयेंत काडूंक प्रयत्न करया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कित्याक म्हजें आनी तुजें पयण बारी मोठवें आज वाचल्या वाचपांत तुमी जुबलेवाचें वर्स आचरण करीत जाय एकामेकाक तुमकांच समर्पण करीत जाय म्हणून आमी वाचलें त्या देखून मोगाचें न्हू ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमी जोडुल्ले हात विस्तारूंक प्रयत्न करा हात जोडचें बारी सुलाभ हात सगळ्यांक जोडूंक जातात नाका म्हळ्यार आमी जोडता हात
पूण हे जोडुल्ले हात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो विस्तारूंक प्रयत्न करया. विस्तारचे म्हळ्यार मोगाच्यानो खाली दुडवान आमी हेरांक कुमोक करचे म्हणल्यार अर्थ न्हय. हर एकल्याकी एका हाताची गरज आसा वैगी न्ही. म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना म्हूण सांगून कोणेय सांगूंक जायना. फाल्यां तूं मेलोय जाल्यार तूं मेलाय म्हणून सांगूंक गांठ ओडूंक एक हाताची गरज आसा. तुका पेटे भितर घालूंक आनी एका हाताची गरज आसा. तुका त्या घरांत हांव इगर्जेक वोवन हाडूंक आनी एका हाताची गरज आसा. मीस मुग जाल्या उपरांत 100 फुटीच्या फंडांत देवोंक मागीर एक 4-5 हातांची गरज आसा. 11 जाल्यार थोड्यांनी जिणेंत म्हणचे नाका हांव कोणाच्या हंगांती ना, म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून कोण सांगतात की आतां गरज ना जाल्यार 11 पुणी गरजेक पडतात. एक हात जायत आमचे दुकां पुसूंक, आमकां सांगतपण दिवंक, आमकां धैर्य दिवंक. जोडुल्ले हात जायनांत. विस्तारलेले हातांची गरज आसा. ते हात तुमचे जावन दीत. ते हात, ते जोडुल्ले हात, विस्तारलेले हात ते तुमचे जावन दीत. न्हय 37 जाणांक हे भगवंत वर्स मुगदोवचे पयलें एटलिस्ट एकल्याक पुणी ताच्या जिणयेंत बरोसो उदेशें करा. निराशपणाची उतरां आमच्या तोंडांत येवची नाकात. कित्याक आज बरोसो आसली उणी आसात, निराशपणांत बरल्लीं सबार जाणां थंय राखते आसात. तुज्या हाताची गरज तांकां आसा. तुवें सांगचें एक उतर तांकां बरोवशान बरयेत. तांची जिणी नव्यान सूर करचे बरी तुमी पळोव येता. काल एका उतरान हांव आसां तुज्या सांगाता, भियेनाका. व्हडलें काम करीचें म्हणना, लाखागटल्यान आमी पयशे करचे जाय म्हणून ना. निराश जाल्ल्या एका व्यक्तीक बरवशान ताचें पैण मुखार सरूंक ताका आमी कुमोक करयेत. 11 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी संभ्रमचे सक्रामेंत आचरण जावन दी. संभ्रम जावचे नाका. सक्रामेंत आचरण करता ते आचरण जावन दी. संभ्रम जावचे नाका. आज सक्रामेंत संभ्रम जाल्यात, आचरण जावंक नांत. करोड गटल्यांनी आमी डेकोरेशनाक करसेता, करोड गटल्यान सोऱ्याक करसेता, करोड गटल्यान केटरिंगाक करसेता. कितले जण जेवतात आमकां कळीत ना. ताच्या की बरें मोजें प्रोग्राम जाय पिसाय. तुमी येदोळी अटेंड जाल्लीं कितलीं संभ्रम तुमच्या मोतींत आसात. जेवण जाताना भायर येताना जेवण बरें आहलें रे, पयशे आसात केले आतां. ताच्या काणाक पडलं जाल्यार ताका त्या वेळार हार्ट अटॅक जावन मरोंक घात. तुमी संभ्रमतावन भायर येताना उलोवची उतरां कोणें तें फंक्शन ऑर्गनायज केल्ल्याच्या काणांत पडलें जाल्यार सांजेर हार्ट अटॅक जावन तोच मरता. बरीं उतरां येनात आमच्या तोंडांत. हय गे न्ही. आमी सांगचे न्ही हें पुरा जाय आहलें गे तुका घाल्याक. आज संभ्रम चड जाला. वय पयशे आसात म्हजे कडेन फ्री बार. मोगाच्यान रिसेंट 2 म्हयन्या आदीं 2 कुटुंबाच्यांनी म्हाका सांगलें, 2 कुटुंबाच्यांनी सांगलें, फादर
म्हजो घोव पियोणे सोडून 20 वर्सां जाल्लीं फादर. जोगासणेन ताका सांबाळलेलें हांवें. 20 वर्सां जावन पियेनाटलो. आमच्या कुशीच्या घरा पोर एक कुंभार जालो. बरचें तितलें पियोंक दिलें फादर. म्हजो घोव गेलो फ्री मेळटा म्हणून पियेलो. एकाच हप्त्यान मेलो. वय तुजे कडेन पयशे आसले तुवें दिले. एका संभ्रमाक थंय कितलेगी खर्च करन त्या व्यक्तीचें पियोणें सोडोवंक तांच्या कुटुंबाच्यांनी केल्लो वावर तुज्या एका फंक्शनांत मुग्धून सोडलो. कितलीं कुटुंबां आज पिड्ड्यार जावंक नात आमच्या एका सक्रामेंताच्या संभ्रमा वरवीं. बायलो संभ्रम मात्र मोगाच्या भावान आनी भयणीन सक्रामेंतांचें आचरण आतां ना. पयलें एक काजार आसतना कली एक तयाराय आसली वैगिनी अत्मीक तयाराय दोतोन आनी काले कुमसार ते हें पयलें. आतां प्री वेड्डींग शूट पोस्ट वेड्डींग शूट तांतून हांची मोत बरोवन गेले आसतना सक्रामेंत स्विकार करूंक वेळ हांचे कडेन लास्ट मोमेंट पुरा. त्या देखून काजारांक गट उरनात क्युरींग कर्नाटल्या बिल्डिंगा बरी भायल्यान पळोवंक बरी दिसतात. भितर या फुल्ल क्रॅक. गोवी क्रॅक बायली क्रॅक. प्रिपरेशन ना. आचरण जाय जे सक्रामेंत संभ्रम जावचे. संभ्रम जाय इल्लो जाय नाका म्हणना. तो अती जाल्यार अति आदरे अमृतानू विशा. त्या देखून ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मनीस कितलें काल्यारी 1 मास 2 मासां वयगी न्ही. हां हें 25 केल्यार आशा सुटना आमकां. हां सगळ्याकी प्लेट धरता. कांवचें एक आमी सदां कांवचें चिकन तें खंयच्या खंयच्या रितीन केल्यार आमकां तो ऑर्गनायज केल्लो म्हणटा एका प्लेटीक 600 रुपये दिले आतया म्हणून. तुजे पयशे तुवें दिले आतां म्हाका खावंक जावचें एकच पड. पूण खाण गेलो हांवें फुल्ल. इल्लेशें एक 4 शीतां तिशीन केली. एक पड केली. तेंचे चेहरा पंदरा दवरले गेल्या. पळया आनी मुखार जाल्यार एका काजाराच्या जेवणाक तुमी गेल्ल्या वेळार तुमी प्लेट खाण घेवन थंय पाड करून उडयल्लें खाण पळया कितलें जाता म्हूण पळया. 600 रुपये दिवन प्लेटीक दिवन 100 रुपयाचें जेवीन आसतना 50 रुपये वेस्ट करून उडयता हांव पळया. हो संभ्रम. हो संभ्रम आमचो. भुरगीं आसून अनाथ आश्रमांत आसचे आवय बापाय एका उंडी शिताक थंय आशेवन आसतात न्ही ती आमच्या गामानाक येनात. कितलेंय वेस्ट करून उडयता. ते देखून परत्यान तुमच्या गमना काडटा आमचे सक्रामेंताचें आचरण जावन दी. संभ्रम जावचें नाका. धर्मगाशनो हे जुबलेवाचें वर्स अर्थबरीत रितीन आमी संभ्रमूंक प्रयत्न करया. हे 4 पॉयंट आमच्या मोतींत आमी दवरया. खंय आमी पाटी येवंक जाय ते जावंक पुरो देवा लागीं कुटुंबा लागीं आमच्या भाऊ बंद थंय आमी पाटी येवंक आसा जाल्यार पाटी येवंक प्रयत्न करया. पोरणे कालय जावन दी.
तुमच्या काजारी जिवितान जावं दी, कुटुंबा जिवितान जावं दी. कित्याक जुबलेवाचें वर्स तूं बोगसणें दिवंक बोगसणें घेवंक आसचें वर्स मागीर परत्यान मेळना. मागीर 25 वर्सां राखजे तुमी. ते दर तुमी आसतात गी नात गी आतांच्या काळार सांगूंक जायना. कित्याक म्हजें आनी तुजें पयण बारी मोठवें. पोरणे विसरून भरवश्याची मेटां काडूंक प्रयत्न करया. जोडुल्ले तुमचे हात विस्तारूंक प्रयत्न करा. सगळ्यांक न्ही जाल्यार कनिश्ट ह्या वर्सा एका व्यक्तीक पुणी तुमी भरवशान बरा आनी ताचें जिवीत मुखारसून व्हरूंक प्रयत्न करा. आनी आमी आचरण करचे साक्रामेंत आचरण जावं दी, संभ्रम जावचे नाका. ताचो अर्थ आमी समजून काण घेवन आचरण करूंक प्रयत्न करया. तर बरवशाचो तो सुदैव आमकां बरवशाच्या मेटांनी मुखार वचोवंक ताची कृपा पवित्रात्म्याची देणी आमकां दिवं दी म्हूण मागया. आमेन, आमेन, आमेन. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीविदातारा आराधन तुका, मनशा पोसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. दैवी सोडवणारा आराधन तुका, आमच्या तारका आराधन तुका, सर्गीच्या नीतीदारा आराधन तुका, देवाच्या पुता आराधन तुका, आमच्या तारका आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका पवित्रात्म्या. पवित्र आत्म्या आराधन तुका, मसदारा आराधन तुका, भुसुंदरा आराधन तुका, देण्याच्या दातारा आराधन तुका, करणारा आराधन तुका, पवित्र पराक्लेता आराधन तुका, आमच्या हातोबांनी म्हणया आराधन तुका सोमिया,
व्हडा ताळ्यान आराधन तुका दुनिया सगळ्या आमच्या सक्तीन आराधन तुका आमकांच सोम्याक समर्पण करना सोमिया आराधन तुका दुनिया आराधन तुका पवित्रा हालेलुया देवान संसार असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक आमचे पासो ताणें खाली केलो. तो देव तो जावन आसलो जाल्यार मनशा वयल्या मोगान तो मनीस जावन आमचे मदें जियेलो. तुज्या आनी म्हज्या मोगा पासत ह्या पवित्र येवकरिस्तांत हजाराच्या जेजूक आमी पळोवया. आमकांच संपूर्ण रितीन ताच्या पांयां तळा समर्पूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिविताचे आरंभ आनी अंत समजल्लो जेजू. आमकां सदांच आशिर्वाद आनी बरसो तसो समी आमचे तर्फी झुजू करचो देव. तुज्या आनी म्हज्या जिविताचे प्लॅन आपल्या हातांत धरून आमकां सांबाळचो सोमी तुजे मुखार आसा. ताचेर नदर आमी मारल्यार आमची जिणी परसळटा, आमची जिणी बरवशान भरता, आमचे निराशपण पयस जाता, आमच्या जिविताक तो अर्थ खंडिती दिता. सक्रमेंतान दासच्या समयान जेजू तूं जावन आसाय आमच्या काळजा सोराय. तुका आमी अरदान करता, तुजी स्तुती करता, तुजें नांव वाखणता, तुका महिमा दिता. मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा. सांत थोमासाची पुत्रान सोमिया मुझा देवा आमचो बोवार्थ आमी तुजेर प्रगट करता ह्या उतरांनी. मुझा देवा अर्गा तुका स्तुती तुका महिमा तुका नमन तुका. जेजू
या पवित्र एवकरिस्तांत आमचे पासत तूं हजर आसाय त्या पासत तुका आमी अरदान करता मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा आमच्या जल्मातावन येदोळ पर्यंत तुवें आमकां सांबाळनाय आमी निराशाक पडिल्ल्या वेळार आमकां उखलून धरलाय त्या पासत मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा तुझे तशें मोकोरसो देव दुसरो नांचेसो तुकाच म्हाका तुवें समर्पण करून दिलें म्हजी पातकी जिणी नवी तुवें केली तुजेर हांव बरो बसतां सोम्या मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा ल्हान ल्हान संगतींनी हांव निराश जाताना तूं म्हज्या बगलेक रावोन म्हाका धैर्यान भरलें म्हाका सांबाळलें सोम्या म्हाका हात धरून चलयलें त्या पासत तुजेर हांव बरो बसतां मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा तुवें म्हळें हांव तुजो देव तूं म्हजी परजा त्या उतराक सरी जावन तूं देव जावन म्हाका तुवें सांबाळलें पूण हांव तुजे तावन पयस गेल्यार सोम्या तुजो मोग म्हजेर उणें करिनासतना म्हाका सांबाळल्याक हांव तुजेर बरो बसतां मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा म्हज्या बोवार्थांत हांव दंडलत आसतना तुज्या मोगांत हांव पयस सरता आसतना त्या मोगाच्या उबेन म्हाका बरोवन फाटी म्हाका तुज्या मोगाक हाडल्ल्याक तुजेर हांव बरो बसतां मुझा सुमिया मुझा देवा मुझा सुमिया मुझा देवा जेसू तुंच म्हजो राय तुंच म्हजो उजवाड तुंच म्हजो सांबाळणार जावं तुका अर्गां अरदान स्तुती महिमा अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका होगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Vanditan tuka sumyan Jesu. Vanditan tuka sumyan Jesu. Varshitan tuka sumyan Jesu. Varshitan tuka sumyan Jesu. Ogolshitan tuka sumyan Jesu. Ogolshitan tuka sumyan Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Varnitan tuka sumyan Jesu. Varnitan tuka sumyan Ogolshitan tuka sumyan Jesu. Ogolshitan tuka sumyan Vargaradan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया 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 सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्त देखून मनशाक भियेनाकात दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीचो जीव काडतेल्याक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनी यमकणांत नाश करूंक शकतेल्याक भियेया. गिरबुजेच्यो पयशांक 2 विकतात न्हय तरी पूण ताचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबल ते बिणे भुंयक पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेकून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुच्या प्रास कित्याक की चड मोलाचे तुमी. देवाचें उतार हे वकडे तुका क्रिस्त. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वर्ड 9 दांत आमी एक सवाल देवान मनशाक विचारलेलें आयकात हांव. तूं खंय आसाय? देवान आदामाक विचारलेलें सवाल तूं खंय आसाय? ताणें केल्ल्या पातकाच्या लजेन तो भियान लिपलोलो देव पळयता आनी विचारता तूं खंय आसाय? आज आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एका रितीचें बे आमच्या मोती भितर, काळजा भितर, जिणये भितर रिगोन राजवटकी चलयते आसा. बें जावन आसा सैतानाचें एक हातेर. केदाळा आमी खंयच्याकी भियेतांव आमच्यान कितेंच करूंक जायना. बें आमची सक्कड सकत उमटून काडटा. केदाळा आमच्या जिवितांत बेरिकता, बावार्थ उणो जाता. देवाचेर पातेणी आमकां सुकता आनी देवातावन पयस वचोंक आमी प्रयत्न करता. पण देव इतलो मोगाळगी पवित्र पुस्तकान तुमी वाचलें जाल्यार 365 पटी देव तुमकां म्हणटा भियेनाका भियेनाका भियेनाका. बायबल तुमी करेक्ट वाचलो जाल्यार भियेनाका म्हणलो शब्द 365 पटी रिपीट जाता. म्हळ्यार हर एका दिसाय देव तुका सांगता भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगा जमलेल्या तुमकां हर एकल्याक एकत्रितीचें बें आसा गी? बें एकत्रितीचें गी ना. हांगा इतलीं 200-300 जाणां आसल्यार 300 जाणांक 300 बें आसा. एकल्याचें बें आनी एकल्याक बें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोड्यांक हांगा जोरलो पळयल्यार बें वय न्ही, जोरलो. थोड्यांक कॅर ना. आयिल्ले आयिल्ले बरें खुडक म्हण थोडी नायटीच्या बोल्सांत घालून भायर व्हरून उडयतात.
तांकां बे दिसना. म्हळ्यार व्यक्तितान व्यक्तीक बे बदलते वेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर आमकां दोसची बे खंयचें? थोड्यांक पिडेचें बे. 60% पिडा आमकां येवचीत बियानकय. बे ना जाल्यार कांय जायना. 40% मात्र वैरस, 60% बे. घरांत कोणाक म्हणी एकल्याक ताप आयलो जाल्यार उरल्यांक पुरो बेंसूर जाता. म्हाका येता कोणा, म्हाका येता कोणा. दुसऱ्या दिसा तिंत न्हिदतात, सांगून सांगून तो न्हिदतात. कित्याक म्हळ्यार बे आमची कुडीची सकत वोंड काडटा. त्या देखून थोड्यांक पिडेचें बे. पूण देव म्हणटा म्हजेर पातये, हांव तुवें सेवची खाण जेवण तें आशिर्वादीत करता. खंयची पिडा शिडा तुका दोसन अशें हांव तुका राखता. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25. कीर्तन 103 वाक्य 3. चोर पिडे शिडे तावन हांव तुका मुक्त करता. प्रेज द लॉर्ड. पूण देव सांगते आसता, पूण आमकां देवाचेर पातयेणी इल्ली उणी. आमकां दाक्तेराचेर पातयेणी चड. वय की न्ही? हां. त्या देखून पळया, सबारपटी पिडेस्तांनी याजका लागीं येवचें केदाळा. आखरेक ह्या माणिपालाच्या डॉक्टरान सांगचें आनी कांय करूंक जायना म्हणून. ताच्या मागीर एक तेलावणी करतात गे फादर. ती फस्ट ती केल्ली जाल्यार हां पातयेणी आल्यार न्ही आमकां बेंत चड जाता. प्रेज द लॉर्ड. वय वय आज काल एक कोंकणी येवंक गोत्तो ना. कोलें कोलें चिंतून जालें. आनी ताका तिकीत आमची वाड्याची आसतात. MBBS MD केल्लीं पोर आसात. सेलीन बायक हुशार ना म्हळ्यार वयल्या आयली, 420ची आयली, 430ची आयली, सकलचे 202ची आयली वयर. खाले सेलिना कोंकली गे. सुरू केलें. त्या कोंकलेंत कोण कोण मेले आनी पुरा तांची काणी. सेलिना तुका गोत्ता की तें वामंजूर पळय त्या फ्लॅटांत तें आसलें पळय, तिका 4 दिसाची कोंकली गो गेलीत न्ही. आतांची कोंकली कालें कालें म्हूण सांगूंक जायना गो. कुठले एक डॉक्टराक दाखय. तितल्या आतां मिल्ली बाई उठली. न्ही तें हाची सोडू, वामंजूरची काणी सोडू, पोर हांगात गो आमचें तें सकयलें तो कलें तें सांत आंतोणचो वाडो आहा पळय थंय 18 वर्साचें चेडूं गो 4 पुटी कोंकली काडली मात्र खंय थंय दाड पडलें. येदोळ म्हणसर सेलीन बाय कोंकली मात्र आली. आतां अर्द्यान दुखी सुरू जाली. या प्रेज द लॉर्ड. ही घरा वचून पावतना गांठ आयकलीत. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आमी बरवसो दिवची व्यक्ती न्हय. आयिल्लीं 4 जाणांय सेलीन बायक कोंकली कांय जायना, मिरयाचो कसाय कर्ण पिये म्हणून सांगून गेल्लीं जाल्यार सांजेर ती मिसाक येती आली. आतां तिच्या मिसाक आनी हेजें पडलें. जाय जाय म्हण करचें न्हय आमी. ऑटोमॅटीक आमकां येता हें.
आम्ही गुण जावच्या विशयंत उलयचे नासतना ती पिडा आयिल्ल्यान मेल्ल्या विशयंत उलयल्ल्यान कांय म्हणी मेळटाय. तुम्ही घरा येतल्यात ही बेड्डा वयर बसोन लेख करून सुरू करतली, ते मेले हे मेले थंय गेलो आनी नेक्स्ट हांवून तुगे म्हणून या मागीर उसवास काडूंक जायना एका फुल बांदिल्ले बरें जाता गेलीत मागीर. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून बेस्ट सोल्युशन कालेंगे म्हळ्यार तुमी पिडेंत पडल्या वेळार कोणाकी फोन करूंक वचनाकाच. हांव हुशार ना, म्हाका तें जालां हें जालां, तुमची आशा केली म्हळ्यार ती पळोवंक येताना 1 किलो ॲप्पल हाडटात म्हणून. पळय ते ॲप्पलूय नाका मागीर मोतींत कोण तांची काणयोय तुमी गुंडावच्यो नाका. प्रेज द लॉर्ड. ह्या पिडेचें बें सबारांक पिडेचें बें जावन आसा, पूण आमी धैर्यान रावल्ल्या वेळार आमकां ती पिडा सोंसून व्हरूंक की बळ देव दिता. दुसरें मोगाचें न्हू आनी एक बें म्हळ्यार सोलवणेचें बें. सोलवणी म्हज्यान जायना, हांव कांय करूंक शकना, पूण देवाचें उतर सांगता तुका जैत मेळचेंत देवा ताव न्हू. तुवें पातयल्लो देव तुका जैत दिता. पळया साऊल गोलियाताक पळयतना भियान भरलो, ताणें साईज पळयलें. पूण दावीद गोलियाताचें साईज पळोवंक ना, ताणें म्हळें म्हाका जैत दिवचो देव तुका आड घालता. हांव न्हय, म्हाका जैत दिल्लो म्हज्या बोकऱ्यांक हांव पळयतना म्हज्या बोकऱ्यांक शिवां वागटात हांव राखुल्लो तो देव तुजे तावनी म्हाका राखतलो. हांव सोलवलो म्हूण तुमी केदाळा मोतींत चिंतलेंगी, सोलवणी आयली म्हूण लेख. सोलवनच्या पयल्यान फॉर एग्जाम्पल सबार जाणां हे स्पोर्ट्सांत भुरग्यांक रावयतात रेसांत. ही भुरगीं सोलोवनचें केदाळा गोताय, तांणी मुखार ट्रॅक करेक्ट पळोवन धांवल्यार सोलवनांत. ही रावले क्षणां उरले 8 जाणां आहात पळय तांकां पळोवचें तांचें सायज कशें आसा गे म्हणून. तांतू मोठे मोठे आहात, हाका गोत्त ना मोठ्यांक धांवोंक जायना म्हणून, पूण हाच्या मतींत ओ तेदो मोठो आसा ताच्या सांगात हांव कशें धांवूं. थंय विजील करतना तो धांवोन जाता मुखार, हाच्यान धांवोंक हाका स्टार्टींग पॉयंट मेळना. म्हळ्यार सोलवणी ऑलरेडी आमी घेवन आसता मोतींत, पूण देवाचेर पातयणी दवरया. देव आमकां सांगता तुका जैत मेळचेंत म्हजें तावन. दुसरें कितें म्हणटीत गे म्हणलें बे, आमी सबार जाण ह्या संवसारांत दुसऱ्यां खातीरच जियेता, दुसऱ्यां खातीरच जियोवचें. म्हज्या कॅपॅसिटी प्रमाणे संभ्रम चलोवंक म्हाका नाका. तांणी केला त्या देखून आमी करया. फाल्यां सकाळीं तांणी उलोवंक नजो. ताच्या भुरग्यांक मेडिकलाक घाला, म्हज्या भुरग्यांक घालया. तांणी विमर्श करूं नजो आमचो. आज तुज्या भुरग्याक शिकोवची कॅपॅसिटी आसा की तें पळय पयलें. दुसऱ्यांच्या उतराक पिशें पांगरोवन ताच्या भुरग्यांक घाल्या म्हणून तुज्या भुरग्यांक घालन 500 लाख थंय करसून फर्स्ट इयर मुगदून घरा येवचें न्हय. ताणें आमकां घालें दुसऱ्यांनी होगळसीचे, दुसऱ्यांनी बरें म्हणचे, दुसऱ्यांनी कितें करी जाय. दुसऱ्यां पासो तूं जियोवचें नाका. तुजी सकत कितें आसा की तें पळय. आमचे पैकी कालें जाता म्हळ्यार थोड्यांनी हस्तीन लद्दी घालता पळय, हस्त इतली घालता पळय की न्ही.
ये सोसे ताणी अस्तीक पळोवचे अय्यो अस्तीन इतले घाले की हांवें गलीचे आल्लो फोर्सो पुरा घालन 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 घालचे सोस्यान घेतले मागीर मोरचें जाता दुसऱ्या बरी जाय जय दुसऱ्या बरी आमी जाय जय नाका विमर्शो नाका आमकां दुसरें कितें म्हणटात तें नाका कित्याक म्हळ्यार मोगाशेनो दुसरीं उलोवंक मात्र आसतात सामा करूंक येनात एकल्यान खालें गेलें म्हळ्यार एक बरें पिंतूर सोडयलें बरें पिंतूर सोडयलें आनी एका सर्कलार दवरलें आनी सकला बरयलें आनी तूं कितें सूख आसल्यार दाखोवन दिया म्हणून ओके सूख आसल्यार दाखोवन दिया म्हणून सांजेर येवन पळयता ताणें ताका पिंतूर दिसोंक ना खंय सगळे कडेन एक लायन हें सूख हें सूख हें सूख हें सूख पुरा लायनींत दिसल्यो खंय ताका दुसऱ्या दिसा सेम पिक्चर ताणें सोडयलें आनी सकला बरयलें खंय आनी तूं सूख आसल्यार सामा करा एकल्यानी आपडोवं ना खंय सांजे मुसर सूख आसल्यार दाखोवन दिया म्हणटा आसतना सोकडांनी रावंड घालें बाणां घालें पुरा घालें सोडयलें चित्रत ना बाणां आनी रावंड मात्र दुसऱ्या दिसा आनी तूं सूख आसल्यार सामा करा म्हणटा आसतना कोणेय लग्गी वचोंक ना जिणी म्हळ्यार इतलीच तुमचे विशयी कितें उलोवंक आसा जाल्यार पुरा रेडी आसात कांय इल्लें वेळ दिया म्हळ्यार ताका पिरग जयंती तशेंत जालें खंय गवळीक मंडळीच्या मिटिंगार गवळीक मंडळीच्या मिटिंगार गुरकार प्रतिनिधी पुरो उठोवन सांगलें की फादर आमकां बायबल स्टडी जाय आमच्या फिरग जयंत बायबल स्टडी करूंक जाय ह्यो गरजेचें ओके 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 निर्धार घेतलो निर्धार घेतलो आनी स्टार्ट करया म्हणून सांगलें येल्या दिसा हांव स्टार्ट करता नर मनीस ना नर मनीस ना बायबल स्टडीक जायचे म्हणून सांगलें मात्र विगारान चेंज केलें कोणाक 1 घंट्याचे बायबल स्टडी जाय की तांणी नांवां भरती करची म्हूण फॉर्म दिलें एक्की फॉर्म पाटी येवना खंय हय हय विमर्श करूंक आमचे मदें मस्त जाणात सामा करूंक कोणी येनात हें इम्पॉर्टंट सो दुसऱ्यांच्या विमर्श खातीर तुमी चेंज जावंक वचनाकात तुमी कशें आसा तशेंच जियेया तुमी अशें जेवल्यार अशेंत जेवता म्हणटात अशें जेवल्यार हाका पिशें म्हणटात सेम तांणी कितें सांगतात म्हूण तुवें चेंज जावंक गेल्यार मागीर तुंत मेळनाय तूं जावन आसोंक प्रयत्न कर नेक्स्ट प्रायज जाली म्हणून बे थोड्यांक 60 जाल्या उपरांत बेन सुरू जाता आनी थोड्यांक 40 जाल्या उपरांत बेन म्हाका कोण पळयता पातेलो देव केदींगस हात सोडीन प्रायज जावची जायजेत न्ही पळय की न्ही फ्रिजान दवरूं जाताय आमकां कांय म्हणी आयडिया आगी प्रायज जायनाटले बरी हेजी मिराकिल क्रीम घाल्यार क्रिमाचे डब्बे खाली जातात न्ही आसतना हांगाच्यो मिरयो वचनात प्रायज जावच्या वेळार प्राय जायजेत
तरण्या आंबे खाऊं कोकणाक म्हणी बरें लागताय हां आंबे पिकल्यारच बरें होय की न्ही हां पूण मनशाक फ्राय जावन वचो सकड पिकिल्ल्या वस्तूक मोल चड होय की न्ही मनशाक मात्र उणें पळया गत पळया पूण फ्राय जावनची जायजेत न्हय गी ती रावोंक जाता गी मागीर ताच्या विशीं चिंता करची काल्याक कोणे म्हणी पळयचे जाल्यार इल्ले तुमी आयडिया दावंडायचे पयल्यांत हय हय आनी जायना पयल्यान जालें एक अर्दो एकरो जागो गी तुमच्या नांवार करून दवरल्यार या कोण जाल्यार कोण म्हणी पळयतात कांय नातल्यार कोण पळोवन माती घालतात तुमकां ती बूद नातली पुरा भुरग्यांक दिलें आतां कोणी पळयना म्हळ्यार एटलिस्ट 4 खांगणां म्हणी हातांत घालून भोंवा हय हय पुरा विंगड करून दवरनाकात तुमच्या हातांत ती 4 आं वय वय आसोवन दी त्या दळ आपापीन कोणी म्हणी पळयतात माय आमगेर ये म्हणटात सोपण पडनाटल्या नातवांक सोपण पडोवंक सुरू जाता व्हडली मायेची वय वय कोली सोपणां पडटात म्हणना माई ये गे मोगाची सपणां न्हय कांगणाची सपणां प्रेज द लॉर्ड ताका खाली इल्ले म्हणी तुमच्या नांवान आसोवन दी त्या दळा प्रायेचें बे आमकां आसाना प्रेज द लॉर्ड हां तुमी पुरा खाली करन म्हजे पूत आसात म्हजे धूव आसा म्हजो जावय आसा तुमी न्ही तुमी बरी तुमी न्ही ती बॉम्बे दुबय आनी परत पळय ती तुमी सगळ्यांक बऱ्या मोगान पळयतात नोवेनाक येतात न्ही प्रेज द लॉर्ड आनी थोड्यांक मोरनाचें बें मोरनाक भियोवन काले म्हणी करूंक जाताय ना मोर्न केदाळा येता म्हण तुमकां कळटाय ना न्ही आयल्या उपरांत तुमकां कळटाय ना आनी घाल्या भियेची पुरो सांगता आमी मोर्न केदाळा येता म्हण आमकां कळीत ना आयल्या उपरांत कालें जाता म्हण आमकां गोत्ताय ना आनी भियोवचें घाल्याक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या सबारपटी बें आसा पळय आमचें सकत नास करता आमी कितेंय करीत जाय म्हणून बगता पळय तें करूंक आमच्यान सोडिना तें त्या देखून बियाक इल्लें सायडीक दवरया आमचो बरो असो कोण सक्रामेंतांतलो जेसू तुमचो बरोसो एकच जावन दी तो आमकां सोडिना तो आमकां सांबाळटा कशेंय जावन दी हांवें ताचेर म्हजी पातयेणी दवरल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून आमी खंयच्याच संगतीक भियोवची गरज ना कित्याक आमकां सांबाळचो देव आमचे मुखार आसा इस्रायल घरां भियेलीं कोणाक पळोवन परोहा रायाक पळोवन ताचें सैन पळोवन मुखार आसचो तांबडो दर्यो पळोवन तीं भियेलीं आनी मोयशेक म्हणाली आमी थंयच मोरते आसल्यावू आमकां कित्याक हांगा हाडलें
पूण मोइजे म्हणटा भियेनाकात, आतां देव ताची महिमा तुमच्या जिवितांत परगट करतलो. तुमचे पाय भिजयनासतना तुमकां तो दुसऱ्या तडीक पावयतलो. देव तो सांबाळटा. आमी भियोवची गरज ना. दोळे आमचे धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज ह्या रितीरेक आमी येता आसतना आनी ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी बसल्या आसता, म्हज्या जिवितांत खंयचे म्हाका दोसता. खंयच्या भियान हांव भरल्या आज. चिंता सबारपटी हांवें भियोंक नजो जाल्यार सबारपटी तें म्हज्या जिवितांत रिगलां. जावंक पुरो मुखार कितें म्हणलें जावंक पुरो एका पिडेचें म्हाका आसा, जावंक पुरो सोलवणेचें म्हाका आसा, जावंक पुरो प्रायज जाली मुखार कितें म्हणलें म्हाका दोस्ता जावंक पुरो, मरणाचें म्हाका दोस्ता जावंक पुरो. पूण तुजे मुखार आसचो देव निरासपणाचो देव न्हय. तुज्या मुखार आसचो देव तुका बरवशान बरसो देव, तुजो मोग करचो देव, तुजे विशयेंत सदांच चिंतचो देव तो जावन आसा. तुजे सक्कडबें जेजूक ह्या घडये समर्पीत कर. जेजू म्हणटा भियेनाका, हांव आसा तुज्या सांगाता. हर एका दीस हर एका घडये हांवें तुका राखून व्हेलां, तें तुका कळीत ना अंगी. तुका असाध्य म्हूण तुवें भोगचें काम हांवें तुज्या जिणयेंत करून दाखयलां येदोळ म्हणसर. आनी तुका पातयणी येवंक ना अंगी म्हजे थंय. भियेनाका, हांव आसां तुज्या सांगाता. तुजो हात धर, हांव तुका चलयता म्हणटा जेजू. तर सोमयाच्या ह्या उतरांचेर बरवसो दवरूंक आमी प्रयत्न करया. तो तुका खंडिती सांबाळटा, तो तुका खंडिती राखता. जें कितें तुका आज दोसता तोच जेजू ताच्या गायल्ल्या हातांनी तें खाण उडयता. बाळा भियेनाका, आसा तुझे संगी सदा. बाळा भियेनाका, आसा तुझे संगी सदा. तुमच्या हर एकल्याचें नांव काण जेजू तुमकां म्हणटा. आपोई म्हाका चिने तुझ्या. बाळा रोडो नाका, आपोई म्हाका चिने तुझ्या. सबारांक तुमच्या भुरग्यांच्या भविष्या विशयंत आसा जावंक पुरो. तुमच्या कुटुंबा जिविता विशयंत आसा जावंक पुरो. थोड्यांक तांच्या मुखल्या फुडारा विशीं आसा जावंक पुरो. जेजू परत्यान तुजें नांव काण तुका सांगता पळया. कष्टांत आसतना पिडेन
पडताना कष्टात असताना पिडेन वळवळताना दिला सांगात हांवें तुका दिला सांगात हांवें तुका तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी तुवें म्हाका सांडल्यारी वाडसू कोण गेल्यारी मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा मोगान वेंगूंक हांव तयार आसा बाळा पिये म्हाका आसा तुझे संगी सदा दोन्ही हात वयर उबारूया या रिते हात आमकां आमच्या जिवितांत खंयचे बे आमकां दोस्तागी ते बे सोमयाच्या हाती आतां आमी समर्पीत करया सोमयाची बरवशाची उतरां आमकां उजवाड जावं दी त्या निराशपणांतल्यान उठोवन येवंक आमकां कृपा दिवं दी सक्रामेंतांच्या सोमयांची चो ह्या भुरग्यांनी उंचोवन धरले हात तूं ते पळय ह्या रित्या हातांनी तांचे बेन तांणी उखलून धरलां तांचो जिविताचो फुडार तांणी उखलून धरला सोमयांची चो तुज्या आशिर्वादान तें बरं तुज्या कृपेन तें बरं तांचे जिवीत नंदन कर तुजी दैवीक सकत तांचे भितर आतां वाळोवन दी धैर्याच्या आत्म्यान तांकां बरं काडचें हर एक मेटांनी तूं तांच्या सांगाता आसाई तूं केदींच निराशी जावंक तांकां सोडिनाय म्हणलो बरोवचो तांच्या जिवितांत तांकां दी जेजू जें कितें तांकां बे हाडटा त्यो संगती तांचे तावन पयस जावं दीत पिडा पयस जावं दी नाना रितीचे चलवणेचें बे पयस जावं दी मरणाचें बे पयस जावं दी उतर प्रायेचें बे पयस जावं दी जेजू तूं तांच्या सांगाता आसाय म्हणलो बरोवचो दृढ जावं दी बलिश्ट जावं दी धैर्यान तांकां बर जेजू कृपेन तांकां बर म्हण हांव तुजे लागीं मागतां कष्टांनी नश्टांनी एकसूर रडताना पुसून काडल्यान तुजी दुकां मोगाच्यानी केल्यारी पयस तुका केल्यारी गोपान घेवंक हांव तुका राखो आसा आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सांडल्यारी आवयन आपल्या दुदाच्या बाळशाक सांडल्यारी सणसोना हांव तुका म्हज्या बाळा बाळा पिये नाका आसा तुझे संगी सदा हालेलुया 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 सक्रामेंतांत असल्या सुमयांचेचो ह्या आराधनांत बागेंतल्या हर एका भाव भयणीचेर तुजे दैवीक आशिर्वाद घाल ह्या इगर्जे तावन मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन ती भायर वता आसतना धैर्याच्या आत्म्यान तांकां बर तुज्या कृपेचें आशिर्वाद तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सदांच रास करून दी म्हूण मागतां आमेन सुम्याचें आशिर्वाद घेवंक गावया ह्या त्या व्हडा सक्रामेंता Ijawora sakramenta sesang nama korunya
सोलगोन वेच्या बाबताचे बोल दिव्या सृष्टी बापा तशीच पुता अरसानी स्तुतीचा पोटवी महिमा सजना एकाच ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता प्रार्थुयां ये देवाविचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता इसासनाच्या ससना आमेन. आमी भेटयत आसतना मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता विल्किन्सन आनी आन्सेला मेनेझस मूडबेळे, ॲलन आनी ट्रेसी क्रास्ता बंटवाळ, वॉल्टर डिसोजा आनी कुटोम मँगलोर, एलिझा डिसोजा ब्रह्मावर इसो आज 80 वर्सांचो बर्थडे, Andrea Pinto Bombay, Muntu Jacinta Morris Kiren, Pradeep and Carol Morris Kiren, Olvin Anush D'Souza Palmar, Rohan Sonali Alfonso Udupi, Lily Lewis and Kutam Kolalgiri, Eldon and Selrin D'Souza Bachpe, Anchi as 8वी wedding anniversary, Dr. Sneha John Bangalore, Joe Ashwin Korea Udyawar, Sheldon D'Souza Udyawar, Philip D'Souza and Kutam Udupi, Ryan Joel Lasrado Kuwait, Renita D'Souza London, Santosh Reka Lobo and Kutam Kemman, Jacinta Fernandez Santakatte, Praveen Sharal Fernandez Basrur, Edlin Martis Kalatur, Eliza Pereira Mudubele, Prakash Lolita D'Souza Basrur, Olvin Reshma Gonsalves Kundapur, Meera Vinita Siquera Siddakatte, Wilfred Vinita आणि कुटुंब सिद्ध करते. तशेंच हेनरी क्रास्ता उडपी, अन्सेला डिसोजा अबुधाबी, रिया समांता डिक्रोज आणि एल्डन बॅप्टिस्ट उडपी, जेसन आणि लॉरेन कुंतलनगर, अगस्टिन डिसोजा आणि सिंथिया लुईस आणि कुटुंब बँगलोर. तशेंच घरच्या आल्मावा खातीर मेस्तिता लुईस डिसोजा आणि कुटुंब संतकट्टे. सौम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या, अर्गां स्तुती गांव गांव एकठांय जाल्या. पातकां आमची वळखता बोक्साने मागता, याजका संगी मेळून बली भेटयता. ओविस्ताना तुझे संगी एकवटल्या, तुझ्या यसपणा वाटेली जाल्या. तुझे संगी मेळून बली भेटयता, कुसा मोडान तुझ्या बागामी घेता. सोम्या तुझ्या मंदिरात आम्ही आयल्या, अर्गां स्तुती तुझी गांव एकठांय जाल्या. पातकां आमची वळखता बोक्साने मागता,
या सका संगी मेळो बली भेटयता दैवी खाणान तुझ्या आमकां तूं पोसताय जिवीत आमचे कुरपे तुझ्या नेटयता पोवी देव तूं आमचे थंय बिडान करता दैवी कुटाम बांदून आदर लाभयता सोम्या तुझ्या मंदिरांत आमी आयल्या अर्गां स्तुती तुजी गांव एकठांय जाल्या पातकां आमची वळखाता बोगसाणे मागता या सका संगी मेळो बली भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सव्याचो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत पावलू धर्मदुताची परतवणी हाचें फेस्त आचरण करता. सांत पावलो क्रिस्तांवांक दोग दमास्कसाक वता आसतना वाटेर पुना जिवन जाल्लो जेजू ताका भेटलो आनी अनभोगांत ताची सगळी जिणी बदल्ली. क्रिस्तांवांक दोगदूसो मनीस क्रिस्ताक परगट करूंक लागलो. जायत्या गांवांनी ताणें भेट दिली. जिवान जेजूक ताणें परगट केलें. जेजू जिवान जाला देवा सोपूत म्हणलें ताणें परगट केल्लें आनी साबार जाणांक क्रिस्ती भावर्थाक ताणें हाडलें. ही ताची परतवणी पवित्र सभेंत जाल्लें एक अजाप. मोगाच्या भाऊ भयणीनो हो सांत पावलूचो अनुभव ताचें सगळें जिवीत बदलूंक शकलें. आमकांय देवाचो अनुभव जाला. हो अनुभव आमी अनुभव करी जाय जाल्यार एक घडीभर आमच्या फाटल्या जिविताक आमी नदर घालूंक जाय. देवान आमकां राखलां, सांबाळ्ळां, आमच्या बराबर तो रावला. आमच्या जिविताच्या पयन्यांत आमच्या बराबर तो चल्ला. मात्र न्ही आमकां हर एक लागीं मागल्याच्या की चड मागनांतलें ताणें दिलां. खंयच्याय संगतींनी ताणें उणें करूंक ना. थोडे फावटी ताच्या कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो ताणें दिला तो दिता आनी तो सोंसूंकय जाय आसली कृपा आनी बळ ताणें आमकां दिलां. मोगाच्या भाऊ भयणीनो हो अनुभव जाल्ली आमी आमची जिणी बदलूंक जेजू क्रिस्ताकच आमच्या उतरां आनी कर्णां मारिफात परगट करूंक ताची ससाय आमी मागया. जायते फावटी सांत पावलूचे दोळे बंद जाल्ल्या बरी आमचेय दोळे बंद जाल्यात. तसो अनुभव आमकां जाल्यारय आमी तो दोळ्यांनी पळोवंक ना. ह्या खातीर देवा लागचें बोगसाणें मागया. सर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. तांच्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून देवाक तूं सदांच वावडी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या इस्पितळा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. मिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट
महिमा देवा उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासना तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमियाची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्या कोस्ता आमचे माने मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्परा सोमेस्त मनशाच्या खऱ्या बापा भावार्थाक परतेल्या भगवंत पावलून तुझ्या धर्मदुतान निरंतर वावरान केल्ल्या शुभवर्तमानाच्या परगटणे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी सोडवणेची शिकवण दिली. ताच्या परतवणेचो दीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुज्या लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारांत तुज्या सताची गावाय आमी दिवंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावलून जेरुजलेमाच्या जुदेवांक म्हळें, हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार्स शारांत हांव जल्मल्लो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजाचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसळ्यांत घाल्यात. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी सभाच हाका साक्ष. कित्याक दमस्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतलीं. थंय आसल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षे लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पैणकर दमस्काक लागीं लागीं पावतना सुमार 2 परांच्या वेळा एकचणे मळबारतान व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती फंकलो. हांव धरणीक आपटालो तवळ सावला सावला कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा,
तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नाजरेचो जेजू, जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदवा हांवें विचारलें, सोम्या, हांवें कितें करी जंय? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दमस्काक भितर सर. तुवें करी जंय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दमस्काक पावलो. थंय अननिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळून तो भक्तीपणी जियेतलो आनी दमस्कांतले सर जुदेव ताका मानान लेखतले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें, बाबा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकोंक म्हूण तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलाय आनी आयकलाय तें सोमेस्त मनशाक कळीत कर. तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाई करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवांचे उच्चारणे मारिफात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडपकार. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. तुम्ही सर्व जणांनो सर्वेस्पोराक वाखना. तुम्ही सर पोरसानो ताका नावाडा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. अपरिमीत तासो मोगू सर्वेस्पोरान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण सस्नाक बाळता. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचून सुवार्ता प्रगट करा. Baikkan kami ubi rabia. संवसारांतले हांवें तुमकां विसले. तुमी भायर वसासय आनी फळ जोडिसय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरासाय म्हूण म्हजी आशा म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं.
तुझे सवे असा मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी 11 जाण सीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोन म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसात आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मन दिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सत्मंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हज्या नांवी ते जेवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. एकडे पर बस. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें तुमकां प्रस्तावनान सांगलें, आज पवित्र सभा भाग्यवंत पावलूची परतवणी हें फेस्त आचरण करता. आनी आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो तार्सूस गांवचो आनी बेजमित्या कुळयेचो. पवित्र पुस्तक तोरा शिकच्या खातीर तो तार्सूस तातावन जेरुजालेमाक आयलो आनी थंय सावन थंयसर त्या वेळाचेर गुरू, फामाद गुरू गमालियल ताचे लागीं पवित्र पुस्तक नियमशास्त्र शिकतलो. आनी ह्या वेळाचेर ल्हानसो एक पंगड जेजूक, कुर्सार मारिल्ल्या जेजूक देव म्हणून आराधन करतलो. आनी हो सान पावलो कट्टरवादी दुदेव. ताका तें सोंसलें ना, कित्याक तांणी एका देवाक मात्र आराधन करचें. आनी हांगासर एक मनीस कुर्सार मेल्ल्याक हे देव म्हूण आराधन करतात, ताका तें सोंसलें ना. देखून ताणें क्रिस्तांवांक दोग दिवंक सुरू केलें. गोवोरमेंटांत कागदां काडून क्रिस्तांवांक धरून हाडूंक आनी तांकां दोग दिवंक म्हणून गोड्याचेर दमास्कसाक वेतालो. आनी आमी आयकलें दोनपराच्या वेळार जिवान जाल्लो जेजू ताका दिश्टीक पडलो. ताच्या गोड्यार तावन ताका सकला घालो, म्हणजे ताका कालतो केलो. आनी कितें जालें तें आमी जाणाव. हात धरून तो कुरडो जालो आनी हात धरून ताका दमास्कसाक व्हेलो. आनी आननियास म्हणल्यान ताचेर हात दवरल्या वेळार ताच्या दोळ्यांतलीं कोवळां कशें जडलीं आनी परतून ताका दिश्ट पाटी मेळ्ळी. पळय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हो तसो देवाचो अनुभव. आनी आमी पळयता हर एक सांत देवाचो अनुभव जाल्लो. फ्रूप कितें हें म्हणून ह्या मनशाक देवाचो अनुभव जाला म्हणलें फ्रूप कितें? एकच फ्रूप, ताची जिणी बदलता. पळय इग्नेशियस लोयोला, देवाचो अनुभव ताका जाल्लो, सगळी जिणी ताची बदल्ली. आविलाची सान तेरेस मागणें करता आसतना चापेलांत कुर्साक पळयता आसतना जिवो जिवो जेजू तिका दिसलो, तिची जिणी बदल्ली. सान पावल आयच्या आज आमी फेस्त करता, जिवान जाल्लो जेजू ताका भेटिल्ल्या वेळार ताची जिणी बदल्ली. क्रिस्तांवांक दूख दिवचो मनीस, क्रिस्तांव धर्म नाश करूंक भायर सरलो मनीस क्रिस्तांव धर्म परगट करूंक लागलो. पळय आमी पळयता, हांवें फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता ताच्या जिविताचो देय कळ्ळाय म्हण तो सांगता. आनी हो देय हर एक आमी आमसोत्त करून घेवंक जाय. आनी थंयसर तो म्हणटा, आय वॉन्ट टू नो जीजस क्रायस्ट and to understand the power of his resurrection, to share in his suffering and to become one in his death. हांवें क्रिस्ताक वळखूंक जाय, ताच्या जिवानपणाचो अनुभव हांवें करूंक जाय आनी म्हजी जिणी ताच्या सांगाता वांटून घेवन
मरणा पर्यंत ताच्या सांगाता हांवें एक जावंक जाय पळया हो तसो जावन आसा देय ताच्या जिवीत असो आनी म्हूण धरून तो म्हणटा फाटलें कितें आसा तें सर हांव विसरोन सोडटां फाटलें कितें हांवें केलां तें सर हांव विसरोन सोडटां फुडें आसा तें धरूंक हांव वत धाडटां शेवटी मेळोवंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कोसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्त तें उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्यांक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हूण हांव साधन करतां फिलिपिकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 13 आनी 14 वळ आनी पावलो आमकां सांगता जशें हांवें क्रिस्ताचो पाटलाव केला तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा मोगाच्या भाऊ भयणीनो एकच एक नियाळ आमी घरा व्हरून या पळया अनानियासान ताच्या माथ्याचेर हात दवरल्या वेळार ताच्या दोळ्यांतलें कालिंगे कोवळ्या म्हणल्या बरी झडलें आनी ताका सोमा दिसलें मोगाच्या न्हू आमी जायते फावटी दोळ्यां आसूनी कुर्डी जाता केदाळा आमी जेजूक पळयना आमच्या जिवितांत ताच्या अस्तित्वाचो अनुभव आमी करना आमी शारिरीक तरान पळयता जावंक पुरो पूण आत्मीक तरान आमी कुर्डी कित्याक म्हळ्यार 2 संगती आमच्या जिवितांत जेजून केल्ले उपकार ताणें घाल्लीं बेसांवां आमी पळयना इल्लेच कश्ट येयल्या वेळार आमी कश्टांचेरूच आमचें ध्यान दवरता शिवाय ताणें घाल्लीं बेसांवां आमी पळयना हांवें तुमकां सांगलें आमी फाटल्या जिणयेक पळयता जाल्यार आमी मागिल्ल्याच्या की सर ताणें आमकां दिलां खंयच्याय संगतींनी आमी उणें करूं ना ताणें आमकां उणें करूं ना मोगाचें न्हू हें तुमी पातेलें जाल्यार एक घडी आस्पत्रेक वचा आनी पळया देखून तें जावन आसा ताचें हाजीरपण केदाळ आमी हें पळयता तेदाळ आमचे आध्यात्मीक तरान आमचे दोळे उक्ते जातात जायते फावटी आमच्या दोळ्यांक कोवळां मांडल्यां बरी कसलीं कोवळां आमच्या दोळ्यांक मांडल्यांत आनी कोवळां आमकांय जेजूचें हाजीरपण पळोवंक सोडिनात तें जावन आसा आमचो राग आमचो मोसोर आमची दुस्मानगाय आमचें स्वार्थ हें आमच्या दोळ्यांक मांडलेल्या कोवळां बरी जेजूचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक सोडिनात तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमी मागया ही परब आमी आचरण करता आसतना आमचें आध्यात्मीक कुर्डेपण पयस करून देवाचो अनुभव देवाचें हाजीरपण आमचें तें आनी देवाचें हाजीरपण पेल्या तें पळोवंक माया मोगान जियोंक आज पाद्रापान सांगल्या बरी आमची जिणी ल्हानशी आमचें पयन मोटवें केदाळां मुग्धता आमकां गुंतूना देखून देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत पळोवंक एकामेकांतय देवाचें हाजीरपण पळोवंक माया मोगान जियोंक ताच्या बेसांव खातीर अर्गां दिवंक ताची कृपा आमी मागया गे सोम्या काळीसे मोचे आनीक आयच्यान तुजें मोगान तुज्या तें बदन्या सगळें सावदी तुजें उण्या वयरा सवें हांव अर्पिता काळीस मोचें तुवें म्हाका दिल्लें निर्वेस आयच्यान तुजें उण्या वयना सवें हांव अर्पिता काळीस मोचें तुवें म्हाका दिल्लें निर्वेस आयच्यान तुजें हांव कुर्सा मुखार सर पडटा आनी थंय सौम्या देखता अती मोगा केल्ल्या सौम्या कितें हांव दिव आतां
म्हज्या भावो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्य पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तामान आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुज्या महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भगवंत पावलू तुज्या धर्मदुताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची बेठवणी मांडून घे आनी आमच्या बावटान थीर रावंक आमकां त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबरता. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक ती तुवें धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबऱ्या सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Dălparaso सर्वेस्पोर सगळी संसार ओला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी दुःखाचे, ओ सगळी दुःखाचे, ओ सगळी दुःखाचे. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सगळी दुःखाचे, ओ सगळी दुःखाचे, ओ सगळी दुःखाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात. आपल्यात तूं कुशेन कश्ट मरण सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूडू तुमच्या पासो तूं समर्पोवचे. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सो गोट परगटुया. Gesù melo, Gesù ci avanzara, Gesù
नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये सांगातीक आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. माया मोग आसो एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक साश्णीक जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता बापाचे कुशा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या साहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या कोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या सरशिलो वेगळो सरो केदींच म्हाका निर्मे नाका.
मोगाच्या न्हू हो जावन आसा जेसू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली सोमिया काळसा मुच्या राव दुनिया अज्ञान मुच्या हाव मुकेला हाव तानेला पोस्तैवी जीवनान तुझ्या ई सोमिया काळसा मुच्या राव दुनिया अज्ञान मुच्या हाव मुकेला हाव तानेला पोस्तैवी जीवनान तुझ्या हावलो जीवितासो अज्ञाच्या पोषणासो भक्तेन सत्तेन सेवता तो सस्ता चीतलो इसोमिया काळजान म्हज्या राव दुनिया अज्ञान मुच्या हाव मुकेला हाव तानेला पोस्तैवी ज्ञान तुझ्या हाव दाखवाल तुम्ही पाठे नात आमचे मोती वाटे सवण बेंटा सर्वय कांटे फोडती शेंबोर वांटे इसोमिया काळजान म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हाव मुकेला हाव तानेला पोस्तैवी ज्ञान तुझ्या इसोमिया काळजान म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हाव मुकेला हाव तानेला पोस्तैवी ज्ञान तुझ्या गम उजवाडासो काळो कान प्रकाश पांचो उस्वाडान रावसो नीटसो तोलो सर्गी येवन पावतलो इसोमिया काळजान म्हज्या राव दुनिया अज्ञान म्हज्या हाव मुकेला हाव तानेला
पोस्तैवी जेवणान तुझ्या ई सोमिया काळजा म्हज्या रावतलिया आत्म्यान म्हज्या हांव मुखेला हांव ताणेला पोस्तैवी जेवणान तुझ्या सर्वेस्परा भगवंत पावलू तुझो धर्मदूत दिसान दीस तुझ्या मोगाच्या उज्यान अधिक अधिक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती परजेचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोवन सोमेस्त आमच्या भाऊ भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडूप मानाची वात तुमी घेवची. आयच्या जेवणाचे स्पॉन्सर जावन आसात नांव नाका म्हणून रुजार वाडो. तशेंच एवलिन डिसोजा कुंताल नगर, थॉमस मोनिस ब्रह्मवार, ग्रेटा डिसोजा पेरंपल्ली आनी रॉन्सन रिशा डिसोजा गंगोळ्ळी. देखून मुखार येवन तुमची मानाची वात तुमी घेवची. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बो नितळी आमकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळा वयर जावन ससाण खावन तुका वेंचून काडली. देवताक तू गर्भी संभवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सणान परत्यान तुका दिवंक वा तूं आनी चड वाडोवंक हांव भोव सडत रेखतां. येदुकेस्तंचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदचो भक्तीन उडास करतल्याक तुवें बसयला तो प्रत्येक आधार. या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पावचे. तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळीचे पातयेम आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हळ्या बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवून ससायच्या आदारार बंदून भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासून विनंती कर. देवाची भाग्यवन खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. न्हय तर म्हाका अधिक गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन बरें जावंक, बरी सैरीक बरो फुडार मेळोवंक, पब्लीक परिक्षान बरें करून शिकोवंक, फावो तो गरजागो फावो जावंक, लाखांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, आंगांतलो उलोप गूण जावंक, भुरग्यांनी देवबिरांतेन जियोंक, कुटुंबान शांती समाधान मेळोवंक, बाळंतेर बऱ्यान जावंक, आळसाय पयस करून कामांत उर्बा येवंक, बरें काम आनी फावो तो सांबाळ मेळोवंक, मोतीची पिडा गूण जावंक, भुरग्याचें उलोवणें सुडाळ जावंक, जाग्याची केस
बऱ्यांनी इत्यार्थ जावंक पुतान सुने नातरांनी घरा फाटी येवंक चोरी जाल्ले भांगार वस्तू फाटी मेळोवंक बिझनेस बरें जावंक फ्लॅटाचे रेकॉर्ड वेग्गी मेळोवन नांवार जावंक संदवाता गूण जावंक कुडींतली सरितीची दूख गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक राग मोसोर हगें सोडून कुटुंबान मोगान जिवंक आमाल पिवणें सोडूंक मन परिवर्तन जावंक गांठीची दूख पाट दूख गूण जावंक पांयाच्या शिरेन जाल्लो गाय गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक ब्लड कॅन्सर गूण जावंक गर्भकोशांतलें सिस्ट गूण जावंक घोव बायले मदलो मनस्ताप पयस वचोंक युट्रस ऑपरेशन बरें जावंक जर्मनींत बरें काम मेळोवंक पर्मनंट विजा मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक हातांतल्या शिरेंतले ब्लॉक गूण जावंक आंगार पडिल्लीं दोवी खतां शिबांक गूण जावंक परीक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन भायर येवंक तशेंच मोगाचें न्हू प्रत्येक जाण आमी मागया दुबय एकल्याक कामाची विजा मेळोवंक कामाचें परमीट मेळोवंक तशेंच लंडनांत काम मेळोवंक हांच्या खातीर आमी मागया बरी सैरीक मेळोवंक जायत्यांनी विनंती केला तांची ते सवा मरियमायक आमी भेटून दिवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथाबेन काळजान पेटयल्या सैबा वर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परातून मागतां हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पहिल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले व्हडल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरोवान सबार परसळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परसळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेतां हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पुत्र मनीस आसतना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागिल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मानाक येदोळपर्यंत मनशांनी केली सर्व बरी कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा बसव भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सोवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुलदार सोम्या बावडताच्या भुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळोंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक
तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ఆమేన్. పాన్సంకు 174 174. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಒಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಅಲೆದಾಗ ಒಳ್ಳಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಕರೆದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಕಷ್ಟಗಳೆನ್ನನ್ನು ಕವಿದಾಗ ಸಾಲವ ತೀರಿಸದಾದಾಗ, ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಲೋಕದೊಡೆಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋತಾಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ, ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ಮಿತ್ರರು ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಾಗ, ಬೆನ್ನಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿರಿದಾಗ, ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಯೂದನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಮರಿಯ ಮಾತೆ ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಮ್ಮ. Mogar putra sawe Angkwar mori Ashirwadi amka Jesus chapo pikalsa
आम्हा सर्वा दी तुझे आशीर्वाद. भलायकेचे माये आम्हा बसवत विनंती कर. दर्या सुकरा आम्हा बसवत विनंती कर. तुम्ही सोमेस्त बडव्यानं आणि भक्तानं आम्हा बसवत विनंती करा. भगवंत सचे कृपे निवारण काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.